Baba Baba Nansi Ari 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 Ari. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Let's all close our eyes. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता ह्या वेळा पासत ह्याच्या दिसा तुवें आयज आमकां ह्या जाग्याचेर एकठांय केल्यान तुजें उतर आयकोंक आनी तुज्या उतरान आमी चोडोंक. थँक यू जीसस फॉर योर वर्ड which is eternal, Lord, and there is life in your word. Thank you, Jesus, for helping us to grow together with you and to remain abide in you and put our whole trust in your word, Lord, because your word is living and active. There is only deliverance in your word, where we have to believe in our heart and we have to confess it with our mouth that you are Lord, who died for us and saved us and gave us salvation. Thank you, Jesus, for this rest which you have provided and which you have accomplished for us on the cross 2000 years ago. Lord Jesus, we thank you. जेजे तुका आमी आर्गां दिता जे तुवें आमच्या पासून सगळें सोंपाडून दवरलेलें आहा हे तुज्या उतरांतल्यान आमकां हे समजून येता आनी ह्या उतराचेर आमी तुज्या उतराचेर पातयेवन रावपाक तुजी कृपा तूं आमकां दिसपट्टी दिता म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. फकत तुज्या उतराचेर पातयेवनी आनी न्हय आनी किद्यानूच लॉर्ड, कित्याक तुज्या एका एका उतरान आमकां सुटका आहा आनी तुजें उतर म्हणटा सोत आमकां गमन येतलें. जेन्ना आमी तुज्या उतरान रिगोन रावतलीं, तुज्या उतरान जेन्ना आमी वाडटलीं, तुजें उतर जेन्ना आमी उतरां सवें आमी जेन्ना आमचो वेळ सारतली आमकां सोत गमन येतलें तुज्या उतरांतल्यान आनी तें सोत आमकां सुटका दितली आनी सुटका फकत तुज्या सोतान आहा. घोडेक आमी उतरांत आसा घोडेक खरी, पूण आमचे काळजाचे दोळे घोडेक ओतम्याचे दोळे उक्ते जावंक ना, पूण ह्या घोडेक जेजू आमी सोत मानता. तुजें उतरूच आमकां सुटका दिता आनी तुज्या उतरांतल्यानूच सुटका आहा म्हूण आमकां तूं एका एका उतरांतल्यान खात्री पावयता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. ही शिकोवन सुरू करचे आदी पळयत ओतम्यान तुका आमी उलो मारता. तुजे खोशे प्रमाणे ही सेशन ही शिकोवन तुज्या येवजणे प्रमाणे जावं दी आनी तूं जें आमकां शिकयता तेंच जावं दी. Whatsoever I think from this mind, let it be it's your thinking, your thought, O Lord. And whatsoever I speak, let it be it's your word. And you speak through this mouth, O Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. तुमकां म्हजो आवाज चड व्हडल्यान येता पावसाचो येता? आतां तुमचें ध्यान कित्याचेर आसा पळय तोच तुमकां आवाज येतलो. आतां तुमचें ध्यान पावसाचेर आहा जाल्यार कितें जातलें? पावसूच आयकोंक येतलो. आतां कोण चिंता आसतलें आवय सकाळीं बरें वत रोप घायलेलो भायर आतां भिजलो दिसता. आतां तुमी ते उस्क्यान तर हिंगा बसत उतर खूंय धांवतलें तो सो आतां तुमी पयलेच चिंता शिकोवण कमी जावचे पयलेच तुमकां सांगता तुमी पावसाच्या आवाजाक ध्यान दिनाकान. कोणाक ध्यान दिवया? देवाच्या उतराक. कित्याक सुटका कित्यान आहा? सुटका कित्यान आहा? उस्के काडून खोंती काडून वरीज घेवन सुटका तितून आहा न्हू. अरे वरी घेयना जाल्यार कशें जातलें? वरी घेवंकूच जाय. प्रॉब्लम हे जाल्यार वरी घेयनासतना रावंक वरीज उस्के न्हू. उस्के घेयनासतना रावंक जातलें? प्रॉब्लम जाता जाल्यार उस्के आमकां जायत न्हू. जायवो नाका. तूं कितें म्हणटा सिस्टर? नाका? मागीर तूं कित्याक घेता तर उस्के? घेयना. संवसारान कोणूच ना उस्के घेयनासतना. तूं घेना पूण येता ते मातशे दारार मारपाक तुज्या. उस्के येना दारार मारपाक. आनी आमी कितें म्हणटा कोण थिंगा? हांव येयला वरी. ओके कम कम आय एम गोईंग थ्रू दीस प्रॉब्लम. आय वेलकम यू. कितें म्हणटा जेजू आमकां? जेजू कितें म्हणटा? नको तुमी जेजू कितें म्हणटा? उस्के कोती वरी तुमकां आतां उतर दिलें. जेजू कितें म्हणटा? देवाचें उतर कितें म्हणटा आमकां? कोण संतोषान आहा खुशालकायेन आहा तीच मजेशीन येयात. कोण खुशाल आहा तीच यात. कोणाच्या जिवितान सगळें बरें जाता तीच यात. अशें म्हणटा आमकां देवाचें उतर. सगळें बऱ्यांक तर देवाचें उतर आसलें उतराची गरजूच नासली न्हय. दूख दोन आहा ती आता तुम्ही व्हडल्यान उलयात. म्हजेशीन मायक आहात तुमी व्हडल्यान उलयात.
म्हाका आयकोंक येना, म्हाका तो आयकोंक येता. सो तुमी व्हडल्यान उलयात. प्रेज गॉड. सो जेजून कितें म्हणलां? कास्ट युअर बर्डन ऑन टू मी. वय ना, तुजें वजें म्हाका दियात, तुजो भार म्हाका दियात. आमी कितें म्हणटा? ना ना, म्हजो भारूय हांव घेता आनी हुस्केय हांव काडटा आनी मागीर हांव चिंता देव खूंय आहा. वय ना. ओके, लेट्स गो टू मॅथ्यू 11:28. Thank you, Jesus. 28, yes. Okay. कितें म्हणटा जेजू? जी खुशाल आहा ती यात, ओ सोगली यात. Come unto me, some of you who is rejoicing, who is happy, who is not in lack. What Jesus is telling? Come unto me, all who? All you that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. तो आपयता कोणाक? जी कोण बारादीक वजान आहा, जी कोण बारादीक वजान आहा ती सोगली म्हजेशी येयात. सोगली ओ थोडी, इतलें तरी तुमकां कळत आसतलें न्हू. कितें बरयलां? सोगली म्हजेशी येयात. जी कोण बारादीक वजें घेवन आहा, उस्के खोंती घेवन आहा, जे तुमकां जड आय जाल्यार ती सोगली कितें करात? म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां शांती समाधान दितलो. वय ना. आय वील गिव यू. आतां तो आय वील गिव यू कित्याक म्हणटा? हांव दितलो म्हणटा. कित्याक? कोण वसना तांकां जातलें? कोण वसना तांकां जातलें? सो आमी वसोंक नाका. आमी खंय वतात आमी जेजू कडेन. वयतात आमी जेजू कडेन वयतात आमी. टेक अ हीड वे वी आर गोईंग, वे वी आर हेडिंग, वॉट आर वी डुईंग, वॉट वी आर थिंकिंग. द गॉस्पल इज ऑल अबाउट वी हॅव टू लूक अन टू जीसस इन वॉट ही हॅज डन फॉर अस, वॉट ही हॅज अकम्प्लिश्ड फॉर अस. करपाचो आहा हेज्या फुडें कितें आमकां? सगळें केलां. पूण जेन्ना आमकां खोंती हुस्के येता आनी खोंती हुस्क्यांक जेन्ना आमी आमच्या जिवितान जागो दिता, दार उक्तें करता, म्हणचें कितें? आमकां आनी पातयणी आहा जेजूचेर? जरी तर आमच्यो खोंती हुस्के आमीच घेता जाल्यार जातलें आमकां? खोंती हुस्क्यांतल्यान आमकां सुटका मेवतली? जरी तर आमी आमचें वजें, आमचे खोंती हुस्के आमीच घेवन रावता, आमची सुटका जातली? जावंक पावतली? पूण आमचे हुस्के कितें? आमी तर हुस्के काडिना, आमी तर चिंतिना शेजारी कितें म्हणटलो, घरचीं कितें म्हणटलीं, हेका कांय पडलेलें ना. वय ना. पूण आमचें ध्यान मन कोणाचेर आसपाक जाय? दीस आनी रात आमी कोणाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय? कितें म्हणटा देवाचें उतर? इफ आय एम सेयींग एनीथींग रॉंग, प्लीज डू करेक्ट मी. येस ओ नो? नाव दिस इज द वर्ड ऑफ जीसस हिमसेल्फ. ही इज सेयींग, वॉट ही इज टेलिंग? कम अन टू मी. टू हूम ही? कोणा कोणें आपयता तो? आमकां आपणाशी. आतां खंय वयचें पडलें? जेरुसलेमाक या, पावलार पावल मारून मेवपाक तेका. पावलार पावल मारून आमी जेरुसलेमाक या जेजूक मेवपाक. खंय हा जेजू? खंय हा जेजू? उतरान. सो जेन्ना आमी बारादीक वजान आहा, आमी खंय वसोंक जाय? आनी आमी वयतात खंय? समाधान केन्ना मेवतलें? सूख शांती केन्ना मेवतली? ओन्ली वेन वी गो ऑन टू जीसस इन टू हीज वर्ड. फकत सूख शांती समाधान आमकां खंय मेवता? जेजू सोवे. आनी तेका लागून तो म्हणटा कम ऑन टू मी. म्हजेशी येयात सोगलीं जी कोण बारादीक वजान चेपोन हा, दामोन हा, म्हजेशी येयात. हांव म्हणून आय एम नॉट सेयींग दॅट सगल्यांचे मोस्ट ऑफ द टायम, मेजॉरिटी ऑफ द टायम, चडशे वेळाक आमचे काळीज बारादीक वजान चेंपलेले आहा. वय ना. कसले ना कसले तरी आमच्या काळजान आमकां हुस्के आसतले. आमच्या भुरग्यांचे आसो येता, आमच्या सावदीचे आसो येता, आमच्या फ्युचराचो हुस्को आमकां. वय ना तुमकां? म्हाका था सगळे हुस्के? हांवूच घेता सगळे हुस्के? तुमकां ना? आमकां तर हुस्के नासले न्हू, आमी अशी कोणूच बसून आसची नासलेली. येसो न्हू? आमी आयज ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना हो संवसार एक एक दीस एक एक घोडी आमकां एक बॅटल.
हे झूज आमकां आनी हे झूज ऑलरेडी जेजून फायट केलेलें आहा आनी आमकां विक्ट्री दिलोली आहा. पूण कितें हें मन म्हजें आजुनूय म्हाका कितें कोता आलोयता आनी दोलयता. कित्याक आलोयता आनी दोलयता? हें मन म्हणजे कितें? आमचें फिजिकल सेन्सीस. समजता? मन म्हणजे कितें? आमचो सोल पार्ट म्हणजे कितें? आमचे फिजिकल सेन्सीस. आतां हे दोळे आयज आदे येसो न्हू. आतां ह्या दोळ्यांतल्यान आमकां दिसती पडटा वस्तू, करेक्ट? आतां ह्यो दिसती पडटना आमी इन्फॉर्मेशन घेता भितर. आतां दोळ्यांनी आमी जाय तें पळयता. पावस दिसती पडला, सोत्री जाय म्हणून इन्फॉर्मेशन येयली आमकां, वय ना? सो आमकां कितें दिसता तेजेर आमकां उलयता. तें दिसती पडटा तें आमचे कडेन उलयता, करेक्ट न्हू? सो मॉर्निंग वेन आय वॉज सेशन कॉमेंट जावचे पयले वेन वी वर डिस्कसींग मार्था मेरीचें जेन्ना आमी उदाहरण पळयतालीं तेन्ना कितें जाता? आमकां जें दिसती पडटा त्या प्रमाणे आमचे सेन्सीस चलपाक लागता, करेक्ट न्हू? आतां जेन्ना आमी सकाळीं मार्थाचे आनी मेरीचें उलयताना कितें पळयलेलें आमी? जेजू भितर स्वता, मार्था जेजूक भितर घेता आनी मार्था मागीर खंय शूट मारता? मास रांदूंक जाय, शीतकोडी करूंक जाय, नुस्तें सुटी करूंक जाय, वावर करूंक जाय, कोण म्हज्या आदाराक येना. आतां सेन्सीस सगळे उलोवंक लागता, वय ना? आतां तें प्रेशर घेता तकलेचेर आपणाचे. म्हजी भयण येना, सुसेगाद बसलां. खंय बसलां तें? खंय बसलां? जेजूच्या पांयाशी. कम unto me all you that are labor and are with heavy laden and I will give you rest. What Martha is doing? Taking rest, receiving that peace, receiving that joy from Jesus. आनी आमी खंय? अशें कित्याक जालें, तशें कित्याक जालें, एका सांगोया तेका सांगोया, प्रॉब्लमां उलोवया, डिफिकल्टी जाता त्यो उलोवया. हें आमचें जाता का? जाता वो जायना? मेरी कितें कोता? मेरीक प्रॉब्लम्स नाहले, मेरी वॉज परफेक्ट, एवरीथींग वॉज गुड. मेरी सगळें सारकेलें. पूण मेरीन कितें इचून काडलें? जेजूच्या पांया सोरशी. आयज आमी म्हणटा उतरासो वेळ जाल्लो. खंय आपलो जागो खंय विचून काडलो? नियर द फीट ऑफ जीसस. जेजूच्या पांया सोरशी आपलो जागो विचून काडलो आनी तें आयकत रावलें. कितें आयकता? देवाचें उतर. जितलें आमी देवाचें उतर आयकता आमी कित्यान बोत्ता? आमकां कितें मेवता? एक विसव मेवता, एक आमकां कितें म्हणटा तेका रेस्ट, एक पीस, एक आमकां फुलनेस मेवता, एक फुलनेस ऑफ जॉय आमकां मेवता. वय ना? खंयसर मेवता? तो फकत आमकां मेवता जेजूशी. आनी आयज आमकां जेजू खंय मेवता? तेज्या उतरांतल्यान. आतां कितें म्हणटा? कम unto me you all that labor and heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. Put the 29th verse. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Go to the NLT, please. Okay. Take my yoke upon you and let me teach you. कितें म्हणटा जेजू? Let me teach you because I am humble and gentle at heart. जेन्ना आमी जेजू सवें बसता आमी कोणाचो कॅरेक्टर घेता आमचेर? कितें शिकतात आमी? जेजूचो स्वभाव, जेजूचो नेचर, जेजूचो कॅरेक्टर कसलो तो? I am humble and gentle at heart. What we are receiving? His humbleness, his nature, जेजूचो स्वभाव. जितलो आमी आमच्या उतरा सोवे. आयज आमी हे फिजिकली मार्थाचे आमी फिजिकली एग्जाम्पल पळयलां बायबलान. एक स्टोरी सांगता की मार्था जेजूच्या पांया सोरशी बसली. आयज आमकां हे उतर तुका आनी म्हाका कितें म्हणटा? जेजूच्या उतरा सोवे आमी आमचो वेळ सारपाक जाय, जाता तितलो. आनी फुडें आमकां वील गो देर, बट लेट मी फिनिश दीस. टेक माय योक अपॉन यू अँड लेट मी टीच यू. सो वेन वी गो टू जीसस, ही इज टीचिंग अस समथींग. येस नो? आमी जेन्ना जेजू कडेन वयता, जेजू आमकां शिकयता, बिकॉज ही इज अ मास्टर, ही इज द टीचर. आर यू ऑल अंडरस्टँडिंग? नाव, बिकॉज आय एम हंबल अँड जेंटल एट हार्ट अँड यू विल फायंड रेस्ट फॉर योर सोल. गो टू द 30th verse. For my yoke is easy to bear and the burden I give you is light. Come and learn from me and I will teach you because I am humble and gentle at heart and you will find rest for your soul. आपूण म्हणटा तो काळजान कितें म्हणटा ते लोली इन हार्ट. कोंकणीन आमी कितें म्हणटा? खालती कायेचो
ल्हान विकायचो. आणि हंबलनेस इज नथिंग बट सबमिटींग युअर सेल्फ टू गॉड. यू हंबल, यू सबमीट युअर सेल्फ टू गॉड. समजता, आमी जेजूच्या उतराक आमच्या जिवितान वयलो जागो दिवंक जाय. जेजूच्या उतराक टायम दिवप म्हणजे कितें. ओके, लेट्स गो टू लूक 10:38. Yeah. Okay. As Jesus and the disciple continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha, we finished this verse no morning, welcomed Martha into her home. And her sister Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. And her sister Mary sat at the Lord's feet. जेजूच्या पांया सोरशी ती बसली आनी आयकताली जें कितें जेजू शिकयतालो. आतां आमी मॅथ्यू 11:20 कितें म्हणलें, आय वील टीच यू, लर्न फ्रॉम मी. सो जेजू जेन्ना उलयता आमकां तो एके भशेन शिकयता. सो जेन्ना आमी जेजू सोवे आमचो वेळ सारता दीस आनी रात. आयज आमी पळोवया आमच्या जिवितान, लेट्स से दिसांतल्यान कितले आमकां खोती हुस्के आसता तो आसना. तुमची ल्हान भुरगीं इस्कॉलाक वेता, तुमी सुसेगात आसता घरा, वो तुमी चिंततात खेवता गाय पडत गाय. येसो नो, दर बसीन येता, पब्लीक बसीन येता घरान. आमी चिंतिना बस सपोज एवरी डे 1:30च्या बसीन भुरगें येता आनी आतां 1:30 जाली, 1:40 जाली, येवंक ना. कितें जाता मागीर आमच्या काळजान? करेक्ट, फॅक्ट इज हुस्को जायना, जायना हुस्को. कित्याक जाता काय आमकां हुस्के? आमच्या जिवितान आयज आमी कितली बिजी जाल्या की आमकां देवाच्या उतराक टायम दिवपाक आमकां टायम ना. वय ना, आसा आमकां टायम? वी गीव ऑल द एक्सक्युजीस. ऑफिस आहा, आनी कितें काम आहा, आनी कोण मागीर फंक्शन आहा, आनी कोण मागीर आनी कितें जाता. येसो नो, डू वी गीव दीस एक्सक्युजीस? कोण कामांक वेता, हांव म्हणना कामांक वचपाचें ना, कामांक वचोंकूच जाय. पूण आमकां देवाच्या उतराचे जेन्ना कानार आमच्या पडत, वी से वी डोंट हॅव टायम, वील सी आफ्टरवर्ड्स. येसो नो, येसो नो म्हणटात आमी, मागीर पळोवया, आतां नाका, फुडल्या म्हयन्यान, आतां नाका. आनी जोरी तर आतां कसलें प्रॉब्लम जालें, मागीर आमी कितें करता? हेका फोन मार, तेका फोन मार, हेका कॉल कर, तेका मॅसेज कर. येसो नो, आतां आमकां टायम कसो मेवता? आतां कसो टायम मेवता? सो वेन थिंग्स वी थिंक दॅट वी आर डुईंग इट पर्पसली, बट दॅट इज अ ट्रॅप फॉर अस. वी आर नॉट डुईंग इट पर्पसली. आमी हे मुद्दम करिना, पूण हे भशेन सैतानान आमचे दोळे बंद दवरलेले आहा. सैतानान आमचे दोळे, 2 Corinthians 4:4 म्हणटा, द प्रिन्स ऑफ दीस वर्ल्ड हॅज ब्लायंडेड आवर आयज, स्टॉपिंग अस इन सीइंग दॅट ग्लोरी ऑफ गॉड. एक वेळ आलेली आहा, एक पड्डो कसो आमच्या दोळ्यांचेर दवरलेलो आहा. सो आमकां कितें दिसता की आमकां काम आसा तर खरें न्हय. समजता तुमकां? काम आसा तर खरें, पूण जेन्ना प्रॉब्लम जाता तेन्ना आमी कितें जाता, हुस्क्यान भोंवता. कोण आमकां पावतलो, कोण आमकां आदार दितलो, कोण आमकां शिकयतलो, कोण आमकां समजणी दितलो. उतर कितें म्हणटा, ज्या कोणाक तुमी वज्याच्या भारादीक वजा ना. कोंकणीन इट सेज समथींग. हाव डज इट से इन कोंकणी? मॅथ्यू 11:28. वज्याच्या भाराक न्हू. हाव डू यू से इट? प्लीज रीड इट. सोगली तुम्ही कोश्ट करतात आणि वज्याच्या बारा खाला आसात ती सोगली मोजेशी येयात. पूण इन दी एवरी एरिया ऑफ आवर लायफ आमी खंय ना खंय वज्याच्या बाराक आसात तो ना. सोगली खंय ना खंय चेपन हा. आतां तर म्हणुया कावन्सिलींग हा, सोगली आमची लिस्टां आसतली. जावं कितें आमकां आमचें लिस्ट करूंक लायता, कितें प्रॉब्लम आहा, आमची व्हडली लिस्टां आसतली. आसची ना? आसा तो ना, लिस्टां हा आमची. पूण जेजू कितें म्हणटा, जी कोण वज्याच्या बाराक चेपलेली हान ती सोगली व्हडल्यान सांगात, कोणाशी येयात? कोणाशी येयात? मोजेशीन नाका, जेजूशीन वसात. कित्याक आमकां जेजू आपयता. कोण आपयता? जेजू आपयता. सोगली कोण वज्याच्या बाराक हा मोजेशी येयात म्हणजे तेज्या उतराशीन येयात. हर सिस्टर मेरी sat at the Lord's feet listening to what he taught. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sit here while I do all the work? आता कंप्लेन कोणाशीन पावली? हा?
आणि जेजू कितें म्हणटा, जी कोण तुमी वज्याच्या बाराक चेपलेली आहा, तुमी कोण डिस्टर्ब आहा, तुमी कोण हुस्क्या ना, खोती ना, कोण प्रॉब्लम ना, सोगली मोजेशी येयात. आनी ही मार्ता कितें सांगता, तुका दिसना म्हजी भयण म्हाका आदार करिना, तुका दिसना. ते भयणीकूय कांय म्हणना. शी इज नॉट इवन सेइंग एनीथिंग टू हर sister, but she is complaining to whom? To the master. She is telling, but Martha was distracted by big dinner she was preparing, and she came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you? पूण जेजू कितें म्हणटा, तुमी कोण चेपलेली, जेजू जेवंक गेलोलो, भूक लागलेली जेजूक, हां, जेजू म्हणटा म्हजें जेवण आनी खाण कितें, बापाची खोशी करप तें जावन आसा म्हजें जेवण आनी खाण. आनी एकदां जेन्ना आमी ओरोण्यान पळयता, जेन्ना सोयतान येयलेलो जेजूक नाडूंक, तूं तर खरोच देवाचो पूत जाल्यार कितें कर, ह्या फातराचो उंडो कर. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, मनीस जियेना फकत उंड्याचेर, पूण जियेता देवाच्या तोंडांतल्यान आयलेल्या दर एका उतराचेर. आनी हांगा मार्ताचे बोबाव कसलो पडला, हां, मार्ताचेर कोले हुस्के, म्हाका बेगीन जेवण जायना, तेंच आयकोता जेजू कडल्यान सगळीं उतरां, म्हाका आयकोंक टायम ना, म्हाका वसोंक मेळना. हें कितें, हे मार्ताची आयज आमी जेवणाची खबर पळयता खरी. इट्स नॉट ओन्ली अबावट द फूड, इट्स नॉट ओन्ली अबावट, ही जेवणाचीच खबर न्हू, कसलेच आमच्या जिवितान जेन्ना प्रश्न जाता आनी आमी जेन्ना देवाक क्वेश्चन करता, दिसना तुका, वय ना, तुका दिसना म्हाका अशे अशे त्रास जाता, आय एम गोईंग थ्रू दीस प्रॉब्लम, आय एम गोईंग थ्रू दॅट प्रॉब्लम, डोंट यू सी लॉर्ड, डोंट यू हॅव मर्सी ऑन मी लॉर्ड. येस और नो, डू वी क्वेश्चन गॉड समटाइम्स? We do, sometimes we do, because when it looks like there is no way for us and we are falling and failing in every area of our life, it looks like the Lord is not with us. But the Lord is telling, come to me. When you're distressed, you come to me. Look into my word, what I have accomplished for you, what I have finished for you. Even your healing, it's done. Your prosperity, it's done. Because he became poor on the cross so that you and I could be made rich. Everything what I would need, we would need as a believer on this planet earth, Jesus has accomplished everything. That's why he said, it is finished. There is nothing left to be done. So we are living in a end times, but we are living in a complete, in a completion. We are living in a completion. God will not do anything for us anymore, but he has done. And when I am sure about it, when I am confident about it, do I get worry in my problems now? Or I would say, worry, you are come only for the short time, because you cannot stay in my life, because my God has provided everything for me. We need to speak to that worry. You don't have any place in my life. You get up. Somebody else will not speak for us. We have to speak for ourselves. How much we will be dependent on somebody else? We have to, as a believer, we have to declare it. We have to take it because we are more than a conqueror. We are more than a conqueror. This is the authority what God has given us. And if because of fear, if we have pressed down somewhere in fear, we need to come out of it by the word of God. Because the word of God says, God has not given us the spirit of fear. How long we will remain in that the fear is tormenting us, this is happening, that is happening. Why don't we get up, stand up and speak to the mountain? Get out of my life. You don't have authority, and keep believing in what we are saying, because that is the authority. Does the God says in Mark 11:23, say to the mountain to be uprooted? Yes or no? And do not doubt in your heart. Praise be to God that Jesus has written over there, do not doubt. समजता? Mark 11:23 आणि म्हणटा, उलोय त्या खडपा कडेन, त्या दोंगरा कडेन, आनी तुज्या काळजान दुबाव दवरी नाका. Do you think simply God has written, do not doubt? It is making a big impact on our life. Do not doubt. Because that is something we allow in our life. We doubt. If today not happening, tomorrow not happening, after tomorrow not happening, and what is happening then? Oh, I think God doesn't want to give this. Or, oh, let me give up. God is not listening to me. Yes or no? Praise be to God that he wrote over there. Jesus said, do not doubt. So I might cast and have full of doubt in my heart. Will it go? Can it go? So choice is ours. Yes or no? 100% believing confidently in his word. Yes, Lord, if you said it, then it is done. There is no more doubt. No place for any doubt. Hallelujah. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it? Sometimes most of the time we are coming into the character of Martha.
Yes or no? She is the one who opened the door for Jesus. Yes or no? Who has the more excitement in welcoming Jesus? Who was excited to welcome Jesus in the house? Huh? Kaun excited? Sometimes we become overexcited and that's where we fail. Yes or no? Excited zaina ami? With joy we receive everything. Second kind of soil. What is the second kind of soil? Receive the word with full of joy, full of joy. First time listening, no, full of joy, full of joy. And master persecution ele word lagon, then what? Just the way how the air is coming out from the balloon, that is what is happening with us. एक बलून असता बोमाडे भशेन जेन्ना वारे सोडल्या उपरांत कसो तो सारको काबार जाता ते भशेन आमचें जाता. Yes or no? So Martha's character जायते पाटी, even myself also, sometimes, most of the time I would say, but now it's becoming lesser and lesser and lesser. Praise be to God. We are falling into the character of Martha, full of worries. But who was excited? Poile संतोष कोणाक आसलो जेजूक घरान घेवपाक? पहिले कोणे घेतलो मार्ताक जेजूक भितर? मार्तान दार उकोडलें, जेजूक घेतलो आनी जेजूच्या पांया सोरशी, गो टू द 39th verse, पांया सोरशी बसता कोण? Okay, we'll see. Can you select and go KJV, please? Okay. And she had a sister called Mary, which also sat. Meaning what? Also sat. What is the meaning? Also म्हणजे कितें? दोगांय बसलेली. म्हणजे पयलो कोण बसलेलो? मार्था. दार उक्तें केलें, देवाचें उतर आयकोंक जेजूच्या पांया सोरशी मार्ताय बसलेलें आनी मागीर कोण जॉयन जालो? Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. दोगांय जाणां जेजूच्या पांया सोरशी बसलेलीं आनी दोगांय आयकोतालीं. मार्ताक सडनली कितें जालें? आवय जेवण बरें रांदूंक जाय, आतां या कुजनान. आनी मार्ताकूय येता कुजनान. But Martha was, okay, now you go to the 40th verse. Some other translation you go. Go here. Okay, no problem. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you? आता ते जेजू कंप्लेन करून म्हणटा, जेजू तुका दिसना हें सारकें न्हय म्हण? म्हजी भयण म्हाका आदार करिना. दोगांय तर रांदूंक गेले, जेजू उरलो ना एकलो थिंगा भायर. जेजूक पाटेक आपयलो पाटी करपाक. जेजू म्हणटा कितें? John 6:63 म्हणटा. Okay, go to John 6:63. John 6:63. You can go to KJV, please. Okay. It is the spirit that gives life, quickeneth, gives life. The flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So the words, जेजू जी उतरां उलयता ती जावन आसा आत्मो आनी ती उतरां आमकां जिवीत दिता. सो मेरी कितें आयकोंक बसलेली? जेजूचे उतर जे जेजू उलयता, द वर्ड्स वीच आय स्पीक, दे आर स्पिरीट. देवाचें उतर जावन आसा एक आत्मो आनी ते आमकां कितें दिता? एंड दे आर स्पिरीट एंड दे आर लायफ. जेजूच्या तोंडांतल्यान जें उतर भायर सरता तें जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. जें आमच्या आत्म्याचें जेवण. Every word which comes out from mouth of God is bread. What he said, man shall not live by bread alone, but man shall live by the word which comes out from the mouth of the Lord. So आमचे जीवित जिवप किद्याचेर थोल्लेलें आहा? आत्मीक जिवीत आमचें देवाच्या उतराचेर. पूण ह्या टायमार, okay, go back. Understood? The words which Jesus spoke is spirit and life. Go back. But Martha was, you can go NLT. But Martha was distracted by the big dinner. आता हे जेवण रांदप, जेवणाची खबर केल्या वय ना? म्हणजे जेवण रांदप ना गाय. आमगे सोयऱ्या ये जाल्यार आमी रांदपाचें ना, तेंचे गजाली आयकोंकूच बसया न्हू. इज इट? कितें म्हणटा जेजू? जेवण नाका? आतां आमी जेवण करूंकूच ना जाल्यार तुमकां कशें दिसपाचें? उतरूच दिवया. कितें उतर? कितें? आत्मो आनी जिवीत न्हू. So only preach from morning till night, no giving food. Can we? But food is important for this body, yes or no? आमकां जेवण जाय व नाका. पूण हांगा आतां कितें म्हणटा? हांगा कितें सांगूंक सोदता? ही स्टोरी आमकां मार्था मेरीची जेजू आमकां कितें शिकोवंक सोदता? बिकॉज जेन्ना आमी जेजू कडेन बसता, आय विल टीच यू म्हणटा तो. हांव तुमकां शिकयता एंड यू लर्न फ्रॉम मी.
कितें म्हणटा जेजू? मोजेशी येयात, जी कोण बारातीक वोजान चेपलेली हा, मोजेशी. एवरीबडी अंडरस्टँड्स कोंकणी? सगल्यांक कोंकणी समजता न्हू? ओके. जी कोण वोजान चेंपोन हा ती सगळीं मोजेशी येयात आनी म्हजे कडल्यान तुमी शिकात म्हणटा. आनी हांव तुमकां शिकयता. लर्न फ्रॉम मी, आय वील टीच यू. येस और नो? आपूण तुमकां शिकयता. सो आतां शिकयता. कितें शिकयता काय आमकां? जेवप ना म्हूण, रांदप ना म्हूण, जेवण नाका, इम्पॉर्टंट ना म्हूण, कितें सांगूंक सोदता काय जेजू? हां, कितें सांगूंक सोदता? संवसारी हुस्के, संवसाराच्यो यू नो द वर्ल्डली थिंग्स, संवसारी वस्तू, संवसारान गुंतोन वयबो ना. जरी तर आतां आमी कोणाकूय यू नो इन्वायट करूंक सोदता, करेक्ट? आतां इन्विटेशन दवरलां जाल्यार कोणें तर आमकां सोयऱ्यांनी म्हणलां आमी येतलीं फुडल्या विकान, ओके? कोण बायली सोयऱ्या आमगेर येता आनी येतलीं म्हणलां. आतां सोयऱ्यां येता म्हणटा म्हण आमचेर कसलो बोबाव? कितें रांदपाचें, कितें करपाचें, घर साफ करूंक, मेन घर साफ करूंक जाय. तुमकां ना हो क्वेश्चन? इफ यू ऑल कीप क्वायट नो, पीपल मस्ट बी थिंकींग आमचें घर सारकें आसना म्हणून हांव पयलो तो क्वेश्चन काडटा. आतां तुमगे सोयऱ्यां येता भायर सान, तुमी घर साफ करनात. मेन पयलें तें जातलें न्हू. घर साफ करया आनी कितें करया, जेवण ग्रॉसरी भरून दवरया, वयबो ना. एंड इन दोज डेज जोरी तर आमी फायनान्शियल क्रायसिसान आहा, कितें जातलें? हां, तर पयशांचे मातशे प्रश्न आहा. सोयऱ्यांनी म्हणलां आमी फुडल्या विकान पावतात आनी सॅलरी पडोंक ओगोत आहा आनी तुमी बरें सॅलरीचें फेस्त केलां, आतां कांय उरोंक ना, ओके? आतां कितें करपाचें? सोयऱ्यां येता. सोयऱ्यांक म्हणटलीं आतां येनाका, फुडल्या म्हयन्यान यो, फुडल्या म्हयन्यान म्हजो बोनसूय मेळपाचो आहा, अशें म्हणटलीं. सांगोंक जाता येनाका म्हूण. पूण आतां आमच्या भितर कितें जाता? आं, कितें जातलें? हेंच उदाहरण घेवया आनी फुडें सरया. कितें जातलें भितर आमकां? हुस्को कशें जातलें? कितें करया? कोणा कडेन मागया? येस न्हू? कोणा कडेन आदार मागया? कोण पावतलो? आनी कितें? आनी सगळ्यो केन्ना केन्ना झेम पासून पडची ना. यू नो, इट्स कायंड ऑफ एन obsession, you know, I would say, because I came out of it, because once upon a time I was in that. म्हाका न्हू सगल्यांक सारकें दवरपाचें न्हू, म्हाका एक हें आसलेलें. कितें म्हणटा तेका? आय वॉज यू नो एवरीथींग हॅज टू बी परफेक्ट. सगलें सारकें जावंक जाय. मातशें पासून वयर सकयल जालें म्हाका तें यू नो आय कूड नॉट टेक इट. हे भशेन म्हाका जातालें. बट टुडे वेन आय लूक एट माय सेल्फ नो, देन एंड नाव, I only praise God because this word has transformed me, and still day by day it is changing me. Because for me, कोणी आमगेर येता म्हणल्यार गमल्या पुरो, हांव न्हू सगलें सारकें जाग्यार, सगलें A to Z सारकें जाग्यार. आतां सपोज आतां अरेंजमेंट केला, चेअर सारकें दवरल्या, कोणेनूच ती चेअर आनी हालोवंक जायना आसलोली, आनी हालयली तो मनीस गेलो सारको. मागीर तेणें रेडी आयकोंक जाय आसलें म्हजें. सो आतां ही चेअर आनी हे भशेन दवरल्या, ती तोहीत आसपाक जाय आसलेली. ती कोणेच हालोवन लेफ्ट आनी रायट करपाची ना. कोणाचो पांव लागून पासून तो ती मातशी हाल्ली, तेणें येवन ती सारकी करूंक जाय. कितेंच चेंज जावपाचें ना. हे भशेन म्हजो दीस इज एन एग्जाम्पल आय एम गिवींग, ओके? दीस इज हाव आय वॉज बिफोर. सगलें सारकें. आनी आतां तर म्हज्या असले मनशाक तर कोणें म्हणलें आमी येता आतां फुडल्या विकान, वय कितें जातलें? म्हाका दिसता आख्खो वीक हांव न्हिदचें ना. सगलें जाग्यार बसोंक जाय. आख्खो विकाचो हांव मेन्यू पासून प्लॅन करून दवरपी तांकां एवरीडे कितें कितें करपाचें. समजता? एक हुस्को. येस नो? हार्ट इज नॉट एट रेस्ट. यू आर फूल ऑफ वरी अंटील ती मनशां येवन तें सगलें काबार जावन ती वसोसर म्हाका सुसेग ना. हे भशेन आमचें मनशाचें मन. आनी डेवल हॅज टेकन एन एडवांटेज ऑफ इट. समजता? सैतानान हेजो फायदो काडला. असलो बिहेवियर आमकां. आनी अशें केन्ना जाता? कित्याक जेन्ना आमकां पातयोनी ना, आमच्या काळजाक विसव ना, शांती ना, एक सुसेग म्हणटा तो ना पळय, तेन्ना आमी हे भशेन उचामळ जाता. कोंकणी भशेन आमी कितें म्हणटा? उचामळ. उचामळ मनाची, उचामळ चिंतनाची. समजता? हे भशेन आमकां जाता. आतां ही मार्तान पयलें कितें केलें? पयलीं बसलेली ती आयकोंक. कितें आयकोंक? देवाचें उतर. हें उतर आयकोन ताका लागून दोन भाशेचें आयकप आहा. यू वील हियर बट यू वील नॉट अंडरस्टँड, एंड अनदर वे यू वील हियर एंड यू वील अंडरस्टँड. समजता? मार्ता बसली, उतर आयकली, पूण तिणें उतराक समजणी घेवंक ना. बिकॉज तिच्या भितर कितें चलतालें? हुस्को. तिच्या भितर कितें आसलें? हुस्क्यान आसली. पूण मेरीन कितें केलें? बरें तें हिचून काडलें. कित्याक? तिका खबर आहा वो जेजू, वो मसाया, वो आमचो सोडवणदार जो आयला आमची सोडवण करूंक, तेचें एक एक उतर ह्या काळजान रिगोवन दवरपाक आमकां भोव गरजेचें. समजता? आतां तेन्ना तो तेंच्या घरान येवन गेला म्हूण आयज आमकां ना असो ना.
आय सदां काल ह्या उतरांतल्यान तो आमच्या सांगात आहा. समजता तुमी? उतरांतल्यान ह्या पवित्र पुस्तकांतल्यान तो आमच्या सांगात आहा. कितले फाटी आमी हें पुस्तक उक्तें करता आनी म्हणटा येस हें उतर जावन आसा जिवें, हें उतर हांव घेता आनी म्हज्या काळजान घेता आनी ताका सांबाळटा आनी त्या उतरा परवणे हांव जियेता म्हूण कितले फाटी आमी निचेव करता. कॅन वी से आमकां सगळें शॉर्टकट जाय म्हूण जातलें? शॉर्टकट वेज आहा आमकां? हां, देवान आमकां शॉर्टकट केला? देवान आमकां शॉर्टकट करूंक ना आनी देवान आमकां आसूं म्हूण बेश्टी फॉरगिव करूंक ना. आपल्या पुताचें सॅक्रिफायस दिवन आमकां आपल्याच्या फॅमिलीन आमकां परत्यान घेतल्या. तेजें बलिदान जालां आमच्या पातकाक पासून. बिकॉज ऑफ आवर सीन नेचर, बिकॉज ऑफ आवर रॉंग डुईंग, ही सॅक्रिफायस हिज सन ऑन द क्रॉस. बिकॉज द पेनल्टी फॉर सीन वॉज डेथ. द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ. पातकाक मरण फावो आसलें आनी तें मरण जालें, पूण कोणाचें जालें? जेजूचें जालें. सो शॉर्टकट कांय ना. देवान आमकां रोचल्या, देवान आमकां आमकां ह्या संवसारान धाडल्या म्हूण हेजो अर्थ असो ना की देव आमचो मोग करता तो देव आमची पातकां बेश्टी बक्षिता. आमकां बेश्टी बक्षिल्या, पूण आमच्या पातकाचें फारीकपण आपल्या पुताचेर दिलां. ह्या उतराक आमी आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या जिवितान कितलें आमी अप्लाय करूंक जाय. कॅन वी गो टू द नेक्स्ट वर्स? But the Lord said to her, now she is worried about what? म्हाका आदार दिना, म्हाका हेल्प करिना, तुका दिसती पडना. जायते फाटी आमच्या जिवितान जेन्ना प्रश्न जाता, कोश्ट जाता, आमी कोणाक ब्लेम करतात? कोणाक आमी बोटां दाखयतात? आमच्या घरच्यांक न्हू. आमची कोण आमकां लागीं आहा तांकां न्हय. तुका लागून हें जालें, तूं येवंक ना म्हूण जालें, तुवें केलां म्हूण जालें. आमी एका ताका बोट दाखयना. First of all, we are not at rest. We are not in a alignment in the word of God. And when things comes against us, we blame whom? We blame others. Yes or no? आमच्या जिवितान जेन्ना कितेंच वयर सकयल जालें जाल्यार आमी पयलें बोट कोणाक दाखयता? दुसऱ्यांक. कोण आमकां लागीं आहा, कोण आमच्या सोर भोंवती आहा, तांकां आमी बोट दाखयता. पूण आमचें ध्यान मन त्या जेजूचेर थरलेलें आहा. आमचें ध्यान मन त्या उतरान थरलेलें आहा. उतरान आमी वाडटलीं कशीं? सांगा. तुमी उलयात आतां. उतरान कशी वाडटलीं आमी? तुमी उलयात म्हजेशीं. कशी वाडटलीं उतरान आमी? तुमी सकाळीं बरें करून उतर आयकलां. तुमचें सगळें उतर काळजान आहा जाल्यार ताका भायर काडात. हां, सांगा. कशी वाडटलीं चोडटलीं उतरान? से उतर वाचून आयकोन आनी शिकोन कन्फेस मेडिटेट. हाव वी विल बी इन हीज प्रेझन्स? थ्रू मेडिटेटिंग द वर्ड. आनी कोणा कडेन कितें आन्सर आहा? कशी वाडटलीं उतरान? समटायम्स आमी सगलीं उतरां बाय हार्ट जाणा, बट द मोमेंट प्रॉब्लम कम्स वी आर 100% फुल ऑफ वरीज. But we know the word. Yes or no? आमी उतर जाणा, पूण कितें जाता? बाय हार्ट जाणा. एवरी स्क्रिप्चर टट. But when the problem comes, immediately we are full of worries. So आतां उतर जाणा, पूण full of worries. Say, you want to say something? Take help of the Holy Spirit. Okay, but how we will take the help of the Holy Spirit? कशी घेतली? पवित्र आत्म्याचो सांगात आदार कशी घेतली आमी? For every statement I would ask question upon question. पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां जाय. कित्याक जेजून म्हणलां न्हू, तुमच्या फायद्याक आपूण वेता, सो दॅट आय कॅन सेंड यू अ होली स्पिरीट हू वील टीच यू, हू वील गायड यू. पूण पवित्र आत्मो आमकां कसो आदार करतलो? बेश्टोत? हां, विचित भासा उलोवन पवित्र आत्मा आदार करतलो? पवित्र आत्म्याची जेन्ना आमकां वळख जाता तेन्ना पवित्र आत्म्याचो गिफ्ट विचित भासा. विचित भासा पळय, जे टंग्स प्रेयर आहा पळय, तें देणें आमकां पवित्र आत्म्याचें. जायते फाटी आमकां अशें दिसता टंग्सान प्रे केल्या उपरांत पवित्र आत्मो येता. पवित्र आत्मा हा म्हूण टंग्सान प्रे जाता. बिकॉज दॅट इज प्रेइंग इन टंग इज अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट.
Praying in tongue is the evidence that we are baptized in the Holy Spirit. That is what the Bible says. Because when Cornelius was preaching the gospel to them, the Cornelius and Cornelius family began to speak in tongues. And that was the evidence that Peter came to know that God has baptized them with the Holy Spirit. Praise God. Okay, I'll give you the answer. Wait, But the Lord said to her, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. किरे म्हणता तो? You are worried. Worried आता कित्याक म्हणता तो? मार्था जेजू वळख नसली, मार्था वळख नसली जेजूची? असली हो नसली. पूण जेजूची वळख असली म्हूण आमकां खोती हुस्क्या आसचेच ना म्हणून अशें जाता? आता ताका स्वीकारलेलो कोणे घरान? What I'm trying to say is, just because I know Jesus, just because He is my Lord and Savior, does that mean I will not be into worry? Does that mean? But have I understood that Jesus said, come to me. When you are with heavy burden, when you are with all of your worries and tension and everything, Jesus is calling us, come to me, and you take a place at His feet, at His word. त्याचे उतरा सांगा, तर उतराचेर तुम्ही पातये या, त्याच्या उतराक पयलो जागो दियात, and do not be worried with the other things, with the other details. Over all these details you are worried. मार्था कितें म्हणटा तो? आता अशें ना की मार्ताय जेजूक वळखता. बायबल आमकां म्हणटा जेजू, मार्था, मेरी आनी लाजरसाचो फ्रेंड आसलोलो. They were very good. They were in a fellowship. So even Martha know Jesus. पूण कितें जालें मार्थाच्या जिवितान? मार्था संवसारी वस्तूक मार्थान पयलो जागो दिलो. शी वॉज फुल ऑफ वर्ल्डली थिंग्स. आख्खो ओगोती कितें आसली? संवसारी चिंतनांनी. संवसारी चिंतना इज वॉट? खोती हुस्के. द मोमेंट वरी कम्स, इट मेक्स अस आमकां अशें आमकां जावन येता की आमकां जेजूच्या उतराच्या आनीक पातयेवणी ना. पूण हांव म्हणना वरी येवचें ना. वरी वील नॉक एट युअर डोर. वरी वील शो दॅट यू आर इन वरीज. बट इफ यू एक्सेप्ट इट, then we become like Martha. Because He said, you are full of worry. You are worried and upset over all these details. Mary was not concerned about Jesus' food. Disciple आसलेले तेंचे तरी चिंतूंक जाय आसलेले Mary न्हू. But Mary knew, man shall not live by bread alone. And the word which my master is speaking, the word which Messiah is speaking, the word which my Savior is speaking is spirit and life. And man shall not live by bread alone, by this word which my Jesus is speaking, which my master is speaking. So I need to be at His feet. So we need to learn from Martha Mary's life. Martha Maryच्या जिवितांतल्यान आमी चिंतूंक जाय की आमी जेजूच्या उतरा सोवे रावंक सोदता. ह्या संवसाराचे खोंती हुस्के येता तेन्ना आमी हुस्क्यान बरोवन, खोंतीन बरोवन, हुस्क्यान खोंतीन भरल्या उपरांत कितें जाता? हेल्दी वेल्दी जातात आमी. कसलो हुस्को आमी घेता? कितें जाता? कॅसेट चलता न्हू आमच्या मनान. तेच चिंता आनी चिंतीत रावल्या उपरांत कितें जाता? तोकली उसळटा. मागीर आनी कितें जाता? एक दीस चिंतीत रावलें, झेम पडना. मागीर झेम पडना सकाळीं तोकली जोड. येसो नो? मागीर कितें जाता? स्पिरीट ऑफ हेवीनेस, लीव मी. बट स्टील वी आर थिंकिंग ऑन दोज वॉट एवर थिंग्स हॅव हॅपन्ड. And then again we are rebuking, spirit of heaviness, live. And again we are worried. If you are welcoming the spirit of heaviness again and again by worrying and not trusting in the Lord, do you think the spirit of heaviness will leave us even though we cast out? Are you understanding this? Cast out कोरीत रावता, पूण तरी पूण ह्या हुस्क्या खोंतीक आमी आमच्या जिवितान जागो दीत रावता जाल्यार हें कास्टिंग तें कितें? In and out. Are you understanding? Jesus is calling us, come unto me. And we, all of us, we need Jesus in every moment of our life, in every second of our life. Not only when the problems are there. केन्ना प्रॉब्लम्स दारार नॉक करीत आमकां खबर पासून आसची ना. सो जेन्ना त्रास जाता तेन्नाच जेजूक वचपाक जाय म्हणना. डेवल इज व्हेरी God told us, be very vigilant, be very sober. Your adversary, एक तुमचो दुस्मान म्हणला आमचो कोण तो? सैतान. तुमच्या जिवितान जेन्ना कसली जेन्ना आमच्या जिवितान परिस्थिती घडटा, तो आमकां कसले हुस्क्यांनी घालता. देव तुजो मोग करना. देव तुजो मोग करतालो जाल्यार तुका हें प्रॉब्लम जावचें नासलें. वयवो ना. If God would have been there with you, you would have not fallen in this situation. Yes or no? But it will look like my mind is telling me. But it is not my mind. It is all of the worries what is speaking to me. समझता ये खोती उसके वो वरी means कोंकणीन कितें म्हणल्यार उसके नो उसके.
फर्स्ट ऑफ ऑल वेन वी सकाळची जेन्ना आमी उठ्ठा आमचे दीस कसो कमेस जाता, सुरवात कशी जाता दिसाची, कशी जाता. आतां म्हणनाका ना च्या पियोन कितें करूंक जाय, कामाक वचोंक जाय, कामाक वचोंक जाय, आनी काल घोडेक कामार कितें प्रॉब्लम जाला आयज कशें फेस करपाचें त्या मनशाक. येसो न्हू जाता कोण कामाक वयता न्हू तांकां समजतलें हें वयव ना. कित्याक जेन्ना आमी घरान आसता मनशां सगलीं आमचीच, यू आर बॉस इन युअर हावस, येसो न्हू. बट तुजे कामार वेता तेन्ना बॉस कोण आनी कोण, आनी आमी जावंक शकता एम्प्लॉय, येसो न्हू. आमी काम करता पूण कामाचेर तर कितें प्रॉब्लम जाला कोणा कडेन आमच्या आदले दिसा दुसरे दिसा आमकां हिम्मत येता वचपाक कामार. आमकां एके भशेचें डजंट लुक्स लायक समथींग इज पुलिंग अस, नाका आयज वसया, जावं कितें तरी आमकां एक जोडाय कशी जायना, कशें फेस करपाचें, कशें उलोवपाचें, कशें फॉरगिव करूंक म्हाका जायना. येसो न्हू जाता जायना. कामाक वचपी आहा कोण तुमी, एकूच आहा दिसता. कामाक वेता, कामार कितें प्रॉब्लम जाता तेन्ना बेजाराय जायना, वरी जायना, हुस्कें जायना, खोंत जायना, चिंतप येना. आतां दुसऱ्या दिसा मागीर कामार वचोंक जाय पोतून त्याच मनशांक फेस करूंक जाय, कितें जाता, मातशें जाता कितें तरी अहें यू नो नाका अशें दिसता वचोंक. केन्ना केन्ना कामूच सोडूंकशें दिसता वयव ना. पूण हें काम सोडूंक कित्याक दिसता, कित्याक लागून. घोडेक आमचो गुन्यांव ना, आमी मिस्टेक करूंक ना, घोडेक आनी कोणाची मिस्टेक आसत. कितें दिसता आमी स्वताक आसून पासून आमकां मिस्टेक केल्या, वो आमकां ब्लेम केला, आमचेर बोगलाट येयल्या, करेक्ट. हे भशेन जाता आनी आमी हुस्क्यान भोंवता. क्वेश्चन मार्क कोणाचेर येयलो, म्हज्या कामाचेर आयलो वयव ना. आमकां जायते आमच्या जिवितान आमकां एक प्रश्न येता, आमकां एक यू नो फॉर एग्जाम्पल कामाचें आमी घेतलां, कामाचेर आमचो प्रश्न येता आनी आमकां नाका दिसता वचोंक. हें सगलें कित्याक जाता, आमचो ध्यान मन जेजूचेर आसा म्हूण, वो आमचें ध्यान मन आमचेर आहा म्हूण. सांगात तुमी कोणाचेर आहा. आनी कितें म्हणटा जेजू, आतां जेजू एक उलयता, आमची कोरणी दुसरी जाता, आनी तिसऱ्या वाटेन आमी म्हणटा हांवें सगलें भेटयलां जेजूक, म्हणटात न्हू, भेटयलां म्हणटा आनी तोरी मागीर आमी कित्यान आहा, हुस्क्यान आहा. सगलें भेटयलां तर जेजूक, जाल्यार हे हुस्क्या आमकां आनी आसोंक जाता. सगलें जेजूक भेटयलां जाल्यार हुस्क्याक आमच्या जिवितान जागोच ना. हें जावन आसा एक डेमोनीक, खोती हुस्कें जावन आसा डेमोनीक. कित्याक लागून हांव म्हणटा, आतां तुमी म्हणटली वरी जावप म्हणजे डेमोनीक कशें जावंक शकता, सैतानाचें काम कशें जावंक शकता. वरी केन्ना येता, जेन्ना म्हाका भिरांत येता, कितें तरी जायना, कितें तरी वायट घडलां वयव ना. पूण ऑन दी अदर हँड द वर्ड ऑफ गॉड सेज क्रायस्ट हॅज अकम्प्लिश्ड एवरीथींग फॉर यू. येस और नो. देन वाय आय एम फुल ऑफ वरी देन. If the body is showing any kind of symptom to me, I should depend on the word of God, where the word says you are healed by the wounds of Jesus Christ. So even when the symptoms are showing in my body, I should not be worried about that symptom, but I would rather confess that by the wounds of Jesus Christ, I am completely healed. Yes or no? Are you following this? Sometimes your bank balance will show you maybe zero in physical. But am I going to consider what my balance is showing me, or am I going to consider what my God has given me through Jesus Christ? But whatever promises God has given me, it is all in the unseen. Yes or no? God has blessed me with every spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Whatever God has promised me, all the blessings of God is in the unseen. What I need to do is to confess the word of God, and whatever is in unseen, by confessing, by declaring, has to get it into manifestation by speaking the word of God. Yes or no? समजता? पूण आमी देवाचें उतर कितलें उलयतात आनी हुस्के खोंती कितले उलयता. आतां इफ वी गो टू सी द लायफ ऑफ मार्था एंड मेरी, जरी तर आमी हेंचें जिवीत पळयता, आतां मेरी मार्था रांदता थिंगासान उतर आयकोंक जायनासलोलें, जातालें वो जावचें ना. रांदता थिंगासान पासून तेज्यान कान दिवन तें उतर आयकोंक जाता आसलेलें न्हू. सो जेवणूय जालें, उतरूय आयकप जालें. पूण हिच्या तकलेन कितें आहा, म्हजी भयण येना, म्हजी फ्रेंडां म्हाका हेल्प कोन्ना, म्हजी मम्मी म्हाका सपोर्ट कोन्ना, म्हजे भाव म्हाका आदार दिना, म्हज्या फॅमिलीन म्हजी कोण म्हजी खबर घेना, हांव एकलेंच रावतां, कोणूच म्हाका पळयना. कंप्लेन्स आहा आमच्यो, आहा वो ना. म्हाका सगल्यांनी सोडलां, म्हाका कोण पयशे दिना म्हज्या जेवणा हाडांक. येसो नो. म्हणजे आमी आमचें जिवीत कोणाचेर थरलेलें आहा,
आमी एकली रावता. येस ओ नो, इट हॅपन्स रायट, दीज आर द थॉट्स कमिंग. बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, इवन म्हणटा एक आवय पासून आपल्या दूध दिता त्या भुरग्याक म्हणटा विसरत, पूण हांव तुमकां केन्नाच विसरचो ना. दीज आर द प्रॉमिसीस ऑफ गॉड. आपूण तुमकां केन्नाच सोडचो ना आनी केन्नाच तुमकां आय विल नेवर लीव यू, सोडचो ना, सांडचो ना म्हणटा. ही जावन आसा देवाची आमकां बासावणी. पूण जेन्ना आमी ही बासावणी जाणा जाल्यार जेन्ना परिस्थिती दिसती पडटा तेन्ना आमी ह्या हुस्क्यान आनी खोंतीन आमी कोशीं पडटात. आर यू अंडरस्टँडींग? कोशीं पडटा. देव म्हणटा इन फिलिपियन्स 4:13 आमकां म्हणटा, वी कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट म्हणटा. आतां हिका कसली जोडाय जाली, जेवण रांदपाची, मेरी येना आनी भयण हेल्प करिना. तुकाय दिसती पडना ती कंप्लेन खंय पावयली? हायकोर्टान. जेजूक पावयली कंप्लेन. हां, पूण जेजू कितें म्हणटा? बट द लॉर्ड सेड टू हर, टू मार्था, माय डियर मार्था. बट इन KJV से मार्था मार्था, 2 फाटी उलो मारता तो, मार्था मार्था, यू आर वरीड अँड अपसेट ओवर ऑल दीस डिटेल्स. कॅन वी गो KJV फॉर दिस? And Jesus answered and said to you and me. Let's put this word Martha, you and me, आमची नावां घालया आनी म्हणया Jesus answered and said, those who are in worries, somewhere in the corner of your heart, somewhere in the area of your heart, in any areas, there could be multiple areas in our life. आमच्या जिवितान, आमच्या काळजान जायते वाठार अशे आसतले की एका वाठारान आमी बरी आहा, दुसऱ्या वाठारान आमी मातशी सारकी आशिना. गोडेक आयज आमी हेल्थान सगळे बरी आहा, साऊदीन बरी आहा, पूण मे बी समवेअर वी मायट बी अपसेट अबाउट समथिंग एल्स, वरीड अबाउट समथिंग एल्स. येस or no? So there could be multiple areas in our life where somewhere we are really enjoying and really having in fullness. In some areas we are not enjoying. Some areas we are in full of worry. पूण आयज आमी ह्या जाग्यार, मार्ताच्या जाग्यार आमकां दवरया आनी म्हणया, and Jesus answered and said unto me, let's put a name. Now over here he's saying, Martha, Martha, you are careful and troubled about many things. Many things you are worried about, you are troubled about, you are anxious about, you are thinking about, you are, doubting about in many areas of your life. But only one thing is needed. एकूच गरज हा म्हणटा जेजू, only one thing. But one thing is needful. What Jesus is telling? Only one thing is needful. एकूच गरजेचें हा म्हणटा. कितें तें? Mary had chosen that good part. What was that good part? Hearing the word of God, resting at his feet, listening to his word, which is spirit and life, which is bread for our life, which is food for us. Are you understanding? हे जावन आसा जेवण आमकां जेजूच्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरलेलें. जेजू म्हणटा एकूच गरज आहा म्हणटा आमकां, आनी मेरीन म्हणटा तें विचून काडलां, दॅट गूड पार्ट वीच शॅल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर. कोणाच्यानूच म्हणटा हें तेजे कडल्यान काडून व्हरपाक जायना. समजता? आयज देवाच्या उतराक आयज हांगा जेजू म्हणटा कितें हिचून काडलें? गो टू द प्रिवियस वर्स. कितें हिचून काडलें मेरीन पळोवया. नो अप गो. And she had a sister called Mary, which also sat at the feet of Jesus. And only one thing is needful, to be at the feet of Jesus. To be at the feet of Jesus. जेजूच्या पांया सोरशी, म्हणजे जेजूच्या उतरा सोरशी, जेजू सोरशी, एक खालतीकायेन, एक हंबलनेसान, एक विथ द एक ल्हानविकायेन जेजू सोरशी आमी रावचें. ती जावन आसा आमची सुवात. तें जावन आसा आमकां एक सासणीक जिवीत कशें जेजू सोवे रिगोन रावपाक. आर यू अंडरस्टँडींग? जेजू सोवे आमी रिगोन रावपाक. संवसार आमकां जायतें दाखयतलो, जायतें आमकां हें जाय, आमकां तें जाय, घरां जाय, सगळें जाय आमकां. हांव म्हणना दिस इज नॉट रायट. वी नीड एवरीथींग, बट आर वी डिस्टर्ब अबाउट दोज थिंग्स इफ इट इज नॉट हॅपनिंग? आतां आमची शांती, आमची शांती, आमचो संतोष, एक सपोज कितें आमी आवंडेता आनी तें घडोवन येना आनी ताका लागून तर आमी अपसेट जाता, म्हणजे आमची शांती समाधान त्या वस्तूचें धरलेलें आहा. हांगा कितें काडलें? बरें तें म्हणटा, आनी जेजू म्हणटा मेरीन तें बरें तें हिचून काडलें जें कोणाच्यानूच तेज्या कडल्यान काडून व्हरोंक जायना. सो हें उतर तर तुजे कडेन आसा, हें उतर तुजे कडल्यान कोण्यानूच काडून व्हरोंक जायना. आनी ही जावन आसा ती सुवात आमी सासणाच्या सासणाक रावोंक जाय. कित्याक त्या उतरान आमकां कितें आहा? विसव आहा, शांती आहा, जिवीत आहा, जेवण आहा, सल्वेशन, सगळें आमकां आहा, पेकोवणी आहा.
आमची गिरेस्तकाय आहा सगळे आमचो सक्सेस कितें पळय आमकां ह्या जिवितांत जाय हें सगळें तें सुवातीचेर आहा आनी तें आमकां कशें मेवता जेन्ना आमी तेज्या सोरशी रावता तेज्या पांया सोरशी तेज्या उतरान जेन्ना आमी रिगोन रावता हें सगळें आमचें आनी जेन्ना तेजे कडेन रावन जेजू सोवे आमी रावन जेजू सोवे आमी रिगोन रावन जें आमकां पळय देव कितें पळय दिता आनी ज्या वस्तूंनी पळय आमी बरो नासता हें कोणाच्यानूच आमचे कडल्यान काडून व्हरोंक जायना म्हणटा मेरीन तें इचून काडलें म्हणटा पूण तूं म्हणटा जायत्या हुस्क्यान जायत्या खोंतीनी म्हणटा बरो ना समजता जायत्या हुस्क्यान जायत्या खोंतीनी सो आमी आनी खोंती हुस्के काडूंक जाता कितें म्हणटा पळय तो जेजू जो कोण हुस्क्यान भरता जो कोण खोंतीनी भरता यू आर ट्रबल्ड यू आर केअरफूल एंड ट्रबल्ड अबाउट मेनी थिंग्स एंड दीस इज नॉट नीडेड एट ऑल जीसस इज टेलिंग दीस इज नॉट नीडेड हेची गरज ना तूं ज्या वस्तूंनी पळय हुस्क्यान आहा खोंतीनी आहा हेची गरज ना म्हणटा तो पूण एकूच जाय म्हणटा जें मेरीन इचून काडलां पळय तें जें बरें तें आनी कोणाच्यानूच मेरी कडल्यान तें काडून व्हरोंक जायना कित्याक जें कितें तेणें एकठांवन घेतलां जेजू कडल्यान तें सगळें तेणें खंय बाळगून दवरलां आपल्या काळजान बागून दवरलां समजता तेका लागून हे उतर आमकां देवाचें इतलें गरजेचें कसलोय पासून तर आमचेर संकोश्ट आयलो कोश्ट आयलो आमी केन्नाच आलोंक जायना दोलोंक जायना आमचें घर एका खोडपार बांदलेल्या भशेन जावंक जाय कशें जातलें जरी तर खोडपार घर बांदलेल्या भशेन तें खोडप तर जेजू केलां आमी तो बुनयाद तर आमी जेजू केला तो फावंडेशन तर आमी जेजू केलां जाल्यार कसलेंय तुफान येवं कसलेंय मोड येवं त्या घराचेर वादळ मारलें ल्हारां मारलीं पासून जाल्यार हें घर मोडचेंय ना आनी आलचें ना पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा की वादळ येतलेंच तुफान येतलेंच प्रॉब्लम ना न्हू पडटलीं आमी नो वेअर इन अ बायबल वे जीसस इज स्टेईंग देर वील बी नो प्रॉब्लम्स इफ यू ट्रस्ट इन मी कांय प्रॉब्लम ना सगळें बरें जेजून खंयच सांगोंक ना देर वील बी डायवर्स ऑफ टेम्पटेशन्स एंड ट्रायल्स इन युअर लायफ सर्कमस्टान्सीस एंड सिच्युएशन्स इन युअर लायफ यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड फॉर इट सो इवन वेन द सिच्युएशन कम्स तूं आलचें ना कित्याक तुजें घर खंय बांदलेलें आहा खोडपाचेर कितें आमी पळय शिंकता कितें आमी आयकता ह्या उतरान अलायन जावपाक जाय इन जेम्स 1:2 आमकां म्हणटा यू वील फॉल whenever the trials comes when the trial comes can you go to James 1:2 okay my brethren count it all joy when you fall into divers of temptation divers means various kind of temptation various kinds of trials वेरियस कायंड म्हणजे जायते भाशेचे तुमकां ट्रायल्स येतले टेम्पटेशन्स येतले बट तुवें तें कितें कावंट करूंक जाय आतां म्हजेर रागार जायनाका कित्याक तुमी म्हणत प्रॉब्लेम येता तेन्ना कोण तरी जॉयफूल रावतलो म्हजेर रागार जायनाका हें बरयलां तेका धरात म्हाका न्हय येसो नो सो जेन्ना आमचेर प्रॉब्लेम येता तेन्ना आमी कितें करता रडनान कोणती हुस्क्यांनी भरनान पूण कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें म्हणटा देवाचें उतर काउंट इट ऑल जॉय नॉट वेन यू आर हॅपी एंड थिंग्स आर गोईंग वेरी गुड विथ यू काउंट इट ऑल जॉय इवन वेन यू फॉल इन द वेरियस काइंड ऑफ टेम्पटेशन so when the temptation comes you don't have to doubt in the word of God because God has already told us there will be trial there will be temptation for my name's sake there will be things will come against you people will speak about you people will insult you you will fall you will have lot of things in your life but be strong, be courageous because I am with you. Be strong, be courageous because I am with you. हांव तुज्या सांगात आहा तूं खंयसरूय चलता हांव तुज्या सांगात आहा last week we have taken that example right Psalms 23 even when you walk through the valley of the shadow of death I am with you yes or no so you might walk through those areas through those places where there is lack where there is nothing but you're not stopping there you are walking through that it means there is a destination for you ahead that because God is walking with you so when you are walking into those kind of areas of your life where there is a problem where there is sadness where there is sorrow where there is grief anything believe that the Lord is with you and he is walking along with you and he is not making you stop there in that problem, in that temptation, in that trial, in that difficulties, in that persecution. But he is walking with you out of that situation. That confidence we need to have in our God. Because if my conscience is not clear, I will be in full of guilt.
Because the devil will come and give me torment. God doesn't love you. That's why these things are happening in you. But it's not like that. It's other way around. Even when you fall, even when you go through various kinds of temptation, count it all joy. The joy is what? Because you know the end result. Where God is taking you through that difficulties. So even when the liar is coming and giving you all sort of lies, and it looks like my life becoming miserable, my life is becoming so bad, and there is no point of me living in this world, so many things will come and, torment you in your mind. But at that time, you stand firm on the word of God by knowing that, oh, even this situation is come, I need to count it all joy because I know my God is with me, who is walking with me. Knowing this, that the trying of your faith worketh पेशन्स. सो जेन्ना आमकां एक आमचो डेस्टिनेशन आहा, एक आमकां आमचो एक फॉर एग्जाम्पल इफ आय एम गोईंग थ्रू सम सिकनेस, वॉट इज माय डेस्टिनेशन? वॉट डू आय नीड? Healing. Yes or no? When there is a problem, sickness in your body or disease in your body or any problem in your body, what do I need? Healing. Yes or no? दुयेंत जाता तेन्ना आमकां कितें जाय? पेखोवणी जाय. पूण जेन्ना दुयेंत येयलें, त्या दुयेंतान हांव कॉन्फिडंट आहा ते जेजूच्या गायने हांव खरेंच बरें जालें टू रीच टू द पॉयंट वेर द हिलींग इज देर. Yes or no? But healing is already there in my spirit. It's not that God has not healed us. 2000 years ago, by Jesus taking his wounds in his own body, we are healed by his wounds, by his stripes. त्याच्या गायांनी, जेजूच्या गायाने आमी बरी झाली. केन्ना? आतां जातली हेच्या फुडें फाल्यां परवां? केन्ना जाली? 2000 वर्सां पयलीं आमी बरी जाली. पूण ते आमच्या जिवितान, आमचे कुडीन घडोवन येवपाक लागून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची चिंतना, आमचें मन, आमचें उलोवप अलायन जावपाक जाय, मॅच जावपाक जाय. समजलें? कालच्यान सगलीं भिरांत जायत गाय, जातलें गाय, खोरेंत गाय, जालें गाय, हें सगलें दवरलें आनी तोंडान म्हणटा जेजूच्या गायनी बरी जाली. पूण कालच्यान सगलीं भिरांत. विल वी सी द मॅनिफेस्टेशन? जातलें? पेगोवणी दिसती पडटली? जरी तर भितर सगलीं भिरांत आहा, ताका लागून जेजू म्हणटा न्हू, डू नॉट डावट इन युअर हार्ट. येस और नो? नाव can you go NLT please for this? Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. हांगा कितें म्हणटा पळय ट्रान्सलेशन काय बरें आमकां सांगता. So dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, when it comes, so it means येतलेच आसतलें, खंय ना खंय आमकां आहा हें वाटेक आमच्या जिवितान. सो जेन्ना येतलें तें तुमी कितें करूंक जाय? एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी, एक संतोशान बरोवन रावपाक, एक खुशालकायेन रावपाक, संतोशान बरोवन रावपाक आमी तेजो एक ऑपॉर्च्युनिटी, वॉट डू यू से इन कोंकणी, एक आमी सोयग वय ना, सोयग न्हू, एक सोयग म्हूण मानून घेवंक जाय. जेन्ना कितें म्हणटा हें देवाचें उतर आमकां त्रास येता तें सोयग म्हणून मानून घेतलो कोण तरी? आमकां त्रास नाका न्हय, वय ना. आमकां त्रास जाय? कोणाक त्रास जाय? हात वयर करा. कोणाक त्रास जाय जिवितान? कोणाक नाका. म्हाका तो नाकाच त्रास. पूण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा? पूण त्रास तुमकां येतले खंय ना खंय, पूण तुमी कितें करूंक जाय? ते त्रासांचो एक सोयग म्हूण मानून घेवंक जाय. त्रासांचो एक सोयग म्हूण मानून घेवंक जाय. कित्याक? यू हॅव टू काउंट इट ऑल जॉय. Okay, I'll show you one more scripture. Go Hebrews 12:2. आमकांच सांगता काय संतोष मानून घे म्हूण त्रासांक? हो जेजूने केलां काय आपणाच्या जिवितान? हां, पळोवया. सो वी डू दिस बाय कीपिंग आवर आयज ऑन जीसस, द चॅम्पियन हू how do you say this? Initiates and perfects our faith. Who is the KJV. He's an author, finisher and the finisher. Yeah, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. कितें म्हणटा हांगासर? जेजून for the joy that was set before him. आता त्या खुर्साच्या समोर कितें आसलो तेका? संतोष. समजता? त्या संतोषाक पळोवन, संतोष इज जॉय, रायट? हां, संतोष फुडें आसा. आतां कोणी म्हणटलो खुर्सार मरप, चापकांचो मार, लोजेक ताका घातलो, ताका पिडापीड दिली, इन्सल्ट ताका केलो, ताका विंगलो पासून केलो, हेज्या मुखार आनी कितें संतोश आहा? येसो न्हू? म्हणून चिंतेल्याक चिंतूंक जावचें ना. खुर्सार मेला असलें मरण लोकांनी कितें म्हणलें? वो लोकांचे दोळे उक्ते करी, मेलेल्यांक जिवन केलो, एका खुर्सान सान देवांक जायना, आनी वो म्हणटा देवाचो पूत. वय ना?
समजता लोकांनी ताका कशें खेबणां केली तेजी वो सांगतालो हांव आपूण देवाचो पूत कुड्ड्यांक दोळे दिले बेऱ्यांक कान दिले येस मेलेल्यांक जिवंत केलो आनी एका खुर्सार सान देवोंक जायना करेक्ट त्या वेळार कितें दिसती पडलें जेजू जावन आसा एक हारलोलो मनीस म्हूण येसो न्हू त्या वेळार कितें दिसती पडोन आयलें तो एक हार जाली तेजी शेणलो तो करेक्ट न्हू ही वॉज लुजींग येसो न्हू अशें दिसलें त्या वेळार आनी सगल्यांनी तेजी खेबाडां केलीं लोजेक ताका घातलो कसलीं कसलीं उतरां ताका उलयलीं पूण तेणें कितें पळयलें त्या खुर्सा मुखार तो कितें पळोवन आसलो त्या खुर्सा मुखार कितें पळोवन आसलो खुर्सा मुखार कित्याक खुर्सा उद्देश कितें फावो जालें आमकां नवें जिवीत सैतानाचो जो अधिकार आमचेर आसलेलो आयज त्या अधिकाराचो जेजून त्या खुर्सा उद्देशी नाश केलो आनी तो संतोष जेजून आपल्या दोळ्यांनी पळयलो आनी त्या संतोषाक लागून तो आपूण त्या खुर्साचेर गरीब जालो विंगलो जालो गाये ताणेन घेतले त्या खुर्साचेर कित्याक त्या खुर्सा उद्देश आमकां फकत बोगसोणें न्हय जायते फावटी आमकां दिसता जेजू कित्याक खुर्सार मेला वी एज अ कॅथलिक्स वी वूड से जेजू कित्याक मेला म्हजी पातकां बोगसूंक ओन्ली पातकां बोगसूंक नवें जिवीत दिलां गिरेस्काय दिल्या बरेपण दिलां सुटका दिल्या देर वॉज अ टायम सैतान म्हज्या जिविताचेर रास चलयतालो म्हजो स्वभाव जावन आसलेलो म्हजो नेचर जावन आसलेलो सैतानाचो समजता म्हज्या जिविताचो धोनी कोण आसलेलो सैतान म्हज्या जिविताचेर राज कोण चलयतालो सैतान आयज जेजून ह्या खुर्सा उद्देशी जें दोनीपण सैतान चलयतालो म्हज्या जिविताचेर तेजे कडल्यान तें काडून घेवन आमचें दोनीपण आमकां परतें दिलां ह्या खुर्सा उद्देशी आनी तो संतोष जेजून पयलो तो संतोष जेजून that's why it says looking unto Jesus the author and the finisher of our faith for the joy that was set before him endured the cross हे सगळें तेणेन मानून सोसून गेले डिस्पायसिंग द शेम एक लोजेक तेणेन फाट केली नाकारली लोजेक तेणेन परवा केली ना डिस्पायसिंग द शेम अँड ही सेट डावन एट द राईट हँड ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड कॅन यू गो एमपी प्लीज इट्स अ वंडरफुल स्क्रिप्चर looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus looking away from all that will distract us did Martha was distract झालेली मार्था ना मार्था डिस्ट्रॅक्ट झालेली हो जाऊ ना कसल्या हितून डिस्ट्रॅक्ट झाली संसाराच्या हितून लुकिंग अवे फ्रॉम ऑल दॅट विल डिस्ट्रॅक्ट अस अँड फोकसिंग आवर आयज ऑन जीसस आर यू अंडरस्टँडिंग आमी आमचें ध्यान मन डिस्ट्रॅक्शनाच्या फाटी सोरोन आमी कोणाचेर घालूंक जाय आमचे दोळे कोणाचेर लावंक जाय जेजूचेर हू इज द ऑथर अँड द परफेक्टर ऑफ आवर फेथ द फर्स्ट इन्सेंटीव ऑफ आवर बिलीफ अँड द वन हू ब्रिंग्स आवर फेथ टू maturity. So God has given the same measure of faith, but this faith has to grow into maturity. भावार्थ आमकां दिला सगल्यांक सेम हेचो अर्थ असो ना तोच भावार्थ घेवन आमी रावंक जाय मॅच्युअर जावंक जाय त्या भावार्थान वाडोंक जाय त्या उतरान आयज गाडी आमची हिंगा स्टार्ट जाल्या म्हणून हांगाच रावपाचें ना there is a maturity, there is a growth in the word of God where you go from glory to glory to glory to glory. You are growing in the word of God. It's not where you have started, but you are increasing. You are growing in the word of God. Are you understanding? Now, our belief and the one who brings our faith to maturity, who for the joy, which is Jesus, can we please go down? Who for the joy of accomplishing the goal set before him. So there was a goal that was set before him. Accomplishing the goal set before him, endured the cross, disregarding the shame, and sat down at the right hand of the throne of God, revealing his deity, his authority, and the completion of his work. The work has been completed. The work has been finished. Everything which you and I was needed has been accomplished by the death of Jesus and by the resurrection of the Jesus. Hallelujah. All glory to God for this. Today the authority, today the power, whatever the dunamis power which is there within you and me is all because God has accomplished, Jesus has accomplished it. He has already finished it so that you and I could receive the completion. Whatever is needed for you and me has been already finished on the cross. That was the joy, and because of that joy, he disregarding the shame
and sat down at the right hand of the throne of God right now, revealing his deity, his authority, and the completion of his work. Yo sontos taje doळ्या मुखार आसलोलो, who for the joy of accomplishing the goal which was set before him. He came to finish the mission on which God has sent him. Are you understanding? देवान जेजू बापान जेजूक संवसारान धाडलेलो एका मिशनाचेर, एका झुजाचेर. कसले ते झूज जे आमचे कितें पळय सैतानान चोरून व्हेलेले हे सगळे आमकां पोतें दिवपाक. आमकां फकत पातकांतल्यान सोडूंक ना, पातकी सोयंबातल्यान सोडयली. Where sin has no more dominion over you and me anymore. Are you understanding? पातकाक आमच्या वयर कसलोच आनीक अधिकार ना, कित्याक ह्या खुर्सा उदेशी त्या पातकाचो नाश जाला. समजता? पातकी सोयंबाचो नाश जाला. पातकी सोयंबाचो नाश जाला. आतां कित्याक सैतान आमकां आमच्या मनाचेर कब्जो घेता? सैतान आमकां चिंतनांनी येवन दिता, हें उणें ना, तें पावना, हें कंप्लीट ना, तें सारकें ना, तुजो कालचो बिहेवियर सारको नासलो, सकाळीं तुवें उलयलां तें सारकें न्हू. हें सगळीं चिंतना आमकां कोण दिता? सैतान दिता. आमी म्हणटा पूण तरी आमी ताका परवानगी दिता आमच्या मनार? दिता न्हू, दिना. तशें जावंक जायनासलें तर न्हू, हांवें म्हजें जिवीत बदलूंक जाय, तेन्ना म्हाका देवाचो मोग जाणा जावंक जातलो. देवा तुजें जिवीत बदलोवन तुका देवाचो मोग जाणा जातलो. दिस इज नॉट अ रायट वे. जेन्ना तुका देवाचो मोग सोजमोन येतलो तेन्ना तुजें जिवीत जाग्यार बसता. समजता? My good works, my good life, my good ways will not make me experience the love of God. But the love of God, when I experience in my life, my ways are going to be changed slowly by slowly. So first thing what I need to do is understand his love, grow in his word, spend time with him, grow in the fellowship with the Holy Spirit through the word of God. Allow the Holy Spirit to teach me, to guide me, to show me the right path. Are you understanding? So it is all supernatural thing will start to happen in our life only when I spend my time with the word of God. Otherwise, तुम्ही पहिला laundry आदले laundry पहिला तुम्ही केन्ना ते कितें ते व्हाईट कलराचें कितें घालून तुम्ही बरी जाणा तसलें घालून मागीर ते टावल घेवन ढाम ढाम मारिनान फातराचेर ते भशेन सैतान आमकां आपटिता काडून जाणा तूं ते भशेन. आमकां तर स्वताची खबर ना, सैतान उखलता आनी आमकां कितें म्हणटा तेका कित्याक आमकां उतर खबर ना, हे भशेन तो आमकां सारको मारता. फिजिकली मारिना, हिंगा तकलेन मनान आमच्या कसली चिंतना. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान फ्लो जावपाक पळय आमी जेन्ना परवानगी दिता, ह्या उतर आमकां सुटका दिता. उतरा बगर आनी खंयसरूच सुटका ना, जाणा जायात. विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड देर इज नो फ्रिडम आमकां ना. जेजून कितें म्हणलां, स्वतूच गमोन येतलें आनी स्वत आमकां सुटका दितेली. कितें सुटका दितेली आमकां? स्वत आमकां सुटका दितेली. स्वता बगर सुटका आनी कित्यान ना. समजता? सो आमी आतां कित्यान वाडोंक जाय, चोडोंक जाय? देवाच्या उतरान वाडोंक जाय, चोडोंक जाय. ज्यो आमकां बासावण्यो जेजून दिल्या त्यो बासावण्यो आमी उलोवंक जाय, उच्चारूंक जाय. उतर जेन्ना जायते फावटी आमी पळयता आमकां मनान सगळें खबर आहा, जेजूच्या गायनी बरी जाल्या, जेजून आमकां सुटका दिल्या, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आहा. वय ना, मनान सगळें जाणा न्हू. लूक 4:18 सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, देवान आमकां सुटका दिल्या, मनान जाणा. पूण आमी तोंडांतल्यान उलयता काय? आर वी कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड? उलयतात आमी? साल्वासांव केन्ना जाता? साल्वासांव केन्ना जाता? Salvation केन्ना हा? Okay, go to that Romans 10. Go to 8, 9, 10. Can you go in KJV, please? Okay. That if you shall confess with your mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. For with the heart men believe unto righteousness. जेन्ना कालजांसान तूं सोत मानता तेन्ना बिलीव अंटू रायचसनेस, नितीवनपण. आनी जेन्ना आमी तोंडांतल्यान उच्चारता, माउथ अंटू माउथ, विथ द माउथ कन्फेशन इज मेड अंटू सल्वेशन. तोंडांतल्यान उच्चारणी देवाच्या उतराची आमकां जावपाक जाय. उतर कितलेंय काळजान आहा, पूण तोंडान तर आमी तें उतर उलयना, कितें तरी बदलावणी आमकां दिसती पडोन येतली.
जेन्ना सोयतान जेजूक नाडूंक येयलो तेन्ना सोयतानान जेजून कितें केलें? उतर तोंडांतल्यान उलोवंक ना. हां, डीड ही स्पीक? येस ओ नो? ही स्पोक द वर्ड ऑफ गॉड. जेजू देवाचें उतर उलोयलो, कित्याक उतर तेज्या काळजान रिगलेलें, उतर तेज्या काळजान बरयलेलें आसलें. द वर्ड ऑफ गॉड वॉज रुटेड इन हीज हार्ट. देवाचें उतर तेज्या काळजान आसलें की मनीस जे 3 पाटी ताणें ताका आन्सर दिलो, 3 पाटी जीं उतरां दिल्यां, ही सगळीं आदल्या कोराराचीं उतरां, देवाच्या पुस्तकांतलीं बरयलेलीं उतरां जेजू आपल्या तोंडांतल्यान उलयलो. समजता? आयकतात तुमी? जेजू उलयलो. ते भाशेन आयज आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां कसलें दुयेंस येता, आमी कितें करूंक जाय? दुयेंस येता तेन्ना कितें करूंक जाय? उतर उलोवंक जाय. उलयतात काय? ना, वसप ना अशें हांव म्हणना, पूण तूं स्वत मानताय कितें? आय एम नॉट सेइंग यू शूड नॉट गो. यू शूड गो. इफ वॉट एवर कन्विक्ट्स युअर हार्ट, यू शूड डू इट. सी, इट इज द होली स्पिरीट वील कन्विक्ट युअर हार्ट. पळय, तोच तुका सुचयतलो कितें करपाचें, कितें नाका करपाचें. पूण गेलें म्हूण प्रॉब्लम कांय ना, पूण तूं गेलें पासून जाल्यार तुजें काळीज मन कित्याचेर थरलेलें आहा. तूं स्वत मानता जेजूच्याच गायांनी तूं बरें जालें, वो तुज्या मनान दिसा हांव थिंग गेलें म्हूण जालें, हिंग गेलें म्हूण जालें, थिंगा वचोंक नाल्यार जावचें नासलें, तेजेर म्हजें मन थरलेलें आहा. समजता? इट्स अबाउट हाव यू थिंक, हाव यू बिलीव. जेन्ना आमी स्वत मानता आमच्या काळजान, तेन्ना सदांच तोंडांतल्यान उलोवप जाता. बिकॉज वेन देर इज बिलिवींग इन युअर हार्ट इज देर इज ऑलवेज कन्फेशन आउट ऑफ युअर माउथ. जेन्ना आमी काळजान स्वत मानता म्हणटा, जेन्ना आमी काळजान स्वत मानता म्हणटा, जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यानूय तीं उतरां उच्चारप जाता. पूण जायते पाटी आमी बरेपण उच्चारता काय आमी देवाचें उतर उच्चारता तेजेर थरलेलें. कितें पळय आमी काळजान स्वत मानता, वॉट एवर यू बिलीव इन युअर हार्ट, युअर माउथ वील स्पीक दॅट ओनली. समजता? सो दीस आनी रात जरी तर प्रॉब्लम्स उलयता, समवेर इन युअर हार्ट तुवें ती प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट केल्या. खंय तरी आमच्या काळजान आमची कोश्ट, आमचे प्रॉब्लम आमी एक्सेप्ट केल्या. हें म्हाका जाता, कांय जायना, ह्यो जावन आसा सोयतानाच्यो फोटी. जरी तर देवाचें उतर म्हणटा, देवान आमकां सुटका दिल्या सगल्या वायटांतल्यान, पिडेंतल्यान, आनी हांव तर काळजान स्वत मानता पिडा आहा, त्रास आहा, दूख आहा, जाल्यार कशें जातलें? इट मिन्स हांवें म्हज्या मनान खंय तरी तें मानून घेतलां खरें म्हूण, जाला म्हूण. येस ओ नो? आनी कितें आमकां पळय स्वत मानता तें आमी उतरांतल्यान उलयता. सकाळच्या सेशनान आमी कितें पळयलां? जिवीत मरण खंय आहा? जिबेर. सो आमच्या काळजान कितें स्वत मानता तें आमच्या तोंडांतल्यान आमी उलयतलीं, आनी जें आमी कितें उलयता तें आमकां फावो जाता. दॅट्स वाय वी शूड बी वेरी केअरफूल वॉट वी आर स्पिकींग. अगेन एंड अगेन सेम प्रॉब्लम्स तर आमी उलयता, आमी ह्या प्रॉब्लम्सान केन्ना भायर सरचीं ना, आमी तितूनच उरतलीं. ताका लागून इन्स्टेड ऑफ स्पिकींग अबाउट द प्रॉब्लम, वी हॅव टू स्पीक टू द प्रॉब्लम, not about the problem with anybody, with anyone. Problems ulopache na. If we are a believer, if we are in the word of God, we are not supposed to speak the problem, but we are supposed to speak to the problem and believe in a heart. Speaking is only once, not again and again. You have spoken by faith. येस नो? आतां भावार्थान आमी म्हणलां, प्रॉब्लमाक हांवें म्हणलां, सोयतानाक तर हांवें म्हणलें यू नो कसले दुयेंसाक जावं दुखीक म्हणलें, दुखीक म्हजे कुडीचेर कसलोच अधिकार ना, हांव तुका हुकूम घालतां जेजूच्या नांवान भायर सर. आतां तुवें हुकूम घातलो, मनान दुबाव नासतना तुवें हुकूम घातलो. आतां म्हजो पार्ट कितें? बिलिवींग दॅट द पेन हॅज ऑलरेडी गॉन. पूण आतां हांव कितें हुकूम घातला म्हूण आनी कांय उलोवचें ना. आतां म्हजें उलोवप कितें आसतलें? जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें, जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें. जेजूच्या by the wounds of Jesus I am healed, by the wounds of Jesus I am healed. But what we do? Other way around. भायर सर, आत्ता भायर सर, आत्ता भायर सर. कितले पाटी भायर सर घालता? सोयतान म्हणटले हेज्या मनान सगलो आलतो दोलतो दुबाव, हेका दूख दीत रावया. येस नो? कितले पाटी भायर घालतली? Speaking to the mountain is once, but confessing that you are healed is again and again, till your mind getting aligned with your spirit, where in your spirit it says that you are healed by the wounds of Jesus Christ. You are a new creature in Jesus Christ. In your spirit, your healing is there, everything is there. Your healing, your deliverance, your prosperity, everything, whatever you needed is there in your spirit already. But to get it out in manifestation is by you speaking and believing that it is already done. Your mind आमच्या आयज वय म्हणटा, फाल्यां ना म्हणटा, आयज वय म्हणटा, फाल्यां ना म्हणटा. वय ना? आयज तर म्हाका सिम्टम्स ना, जेजूच्या गायनी हांव बरें जालें जाणा, जेजून म्हाका बरें केलें. फाल्यां तो सिम्टम येयलो तेन्ना कितें? आगो हें पोत्तें जालें मुगो, आगो तें काल वसोंकूच ना दिसता. जाता आमकां हे भशेन? डू वी गेट दिस कायंड ऑफ सिट्युएशन्स इन आवर लायफ? सेकंड डे सिम्टम येयलो आनी आतां सोयतान म्हणटा आवय हेणें म्हणलें चल एका दिवया आनीक प्रॉब्लम. सोयतान कित्याक रावता?
उतरांक. देव आंज बोडवे कित्याक रावता? उतरांक, टू स्पीक. बिकॉज लायफ ऑल्सो इज इन द पावर ऑफ टंग, डेथ ऑल्सो इज इन द पावर ऑफ टंग. सो आंज बोडवे देवाचे आहा आनी डिमन्सूय आहा सैतानाचे. सो वॉट एवर यू स्पीक, तुवें कोणाच्या फेवरान म्हणलां ते आपणाची उतरां घेवन ते तुका दिवपाक ते रेडी आहा. समजता? उतरां जावन आसा एक कंटेनर आमची, जी वयता आनी कितें उलयलां तें तुका घेवन येता. जरी तर आयज हांवें स्वत मारला जेजूच्या गायनी हांव बरें जालें, फाल्यां सिमटम्स येयलो पासून तर हांव म्हणटलें जेजू वो सिमटम येयला खरो, पूण हांव ह्या सिमटमांक बिलीव करना, बट आय बिलीव दॅट बाय युअर वुंड्स आय एम हील्ड. आय एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दीस लाय. I know this is the lie of the enemy, and I believe. Keep on confessing, keep on believing, confessing, and keep on believing that yes, I am really healed by the wounds of Jesus Christ. I believe in the miracle because it does take place when you believe. Because every time when they called unto the name of Jesus, Son of David, have mercy. One blind man, Son of David, have mercy on us. Yes or no? He can't even see, but he must have heard about Jesus, that he heals. He did not even saw Jesus because he was blind. समजता? एक कुड्डो आसलो तो म्हणटा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. ते सगळे म्हणटा उगी राव म्हणटा. कित्याक तूं बोब माता? उगी राव. तो उगी राव म्हणल्यार तो भावार्थान आनी बोब माता. सो जेजू तेचो ताळो आयकता. कित्याक? तो भावार्थान उलो मारता. ओन्ली देव आयकता ताळो जो भावार्थान उलो मारता पळय तो. समजता? तूं भावार्थान जेन्ना आमी उलो मारता, जेजूक फकत आयकोंक येता भावार्थ. समजता? जेजूक फकत आयकोंक येता भावार्थ. आनी जरी तर आमच्या मनान कितें तरी दुबाव आहा हियर एंड देर आनी आमची हिलींग जायना, दॅट डज नॉट मीन द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट वर्किंग. द वर्ड ऑफ गॉड इज yesterday, today, forever the same. If the Bible tells by the wounds of Jesus Christ we are healed, we are healed. I have heard the testimony where people are giving the testimonies, 4th stage cancer and kosle symptoms, kosle allergy, where God tells, where doctor says cure na. Those kind of sicknesses, diseases got healed. Tumors got disappeared. Yesterday one sister, she called me and she was sharing the word and she was saying so and so thing is there, and she said in my workplace one lady was there and doctor has given a report for her that she got a lump. Okay, डॉक्टरान रिपोर्ट दिलोलो म्हणटा. आनी देन म्हणटा आपणें ताका 1 Peter 2:24 एक्सप्लेन केलें, टिचींग सांगलें, देवाचें उतर सांगलें, एक्सप्लेन केलें, टिचींग उलयलें आनी ताका म्हणलें बिफोर यू गो एंड डू युअर टेस्टिंग, यू स्पीक द वर्ड एंड यू बिलीव दॅट यू आर हील्ड. एंड दॅट लेडी कन्फेस्ड बाय द वुंड्स ऑफ जीसस, आय एम हील्ड. कोणे पळय फोन मारला तेचे कलीग इन हर ऑफिस. So she confessed the word of God. By your wounds I am healed, Jesus. And she confessed the word day and night, and she believed and she believed and she believed. And then she went for the testing. No more lump. No more lump. समजता? पूण हे केन्ना जाता? एकूच चॅनल हा आमकां, एकूच वाट हा जे देवाचें हिलींग फ्लो जाता, तें जावन आसा फेथ. एंड वी हॅव टू ग्रो, वी हॅव टू गेट मॅच्युअर इन दॅट फेथ. येस ओ नो? आमी वाडोंक जाय, चोडोंक जाय, गिन्यानान चोडोंक जाय. त्या भावार्थान आमकां एकाच एमावंटाचो भावार्थ दिला खरो, पूण त्या भावार्थान आमी वाडोंक जाय, चोडोंक जाय. कसो भावार्थ वाडटा चोडटा? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमचो भावार्थ वाडटा. ताका लागून उतर आयकोपाचें भोव गरजेचें. जेजूच्या पांयां सोशी रावपाचें आमकां भोव गरजेचें. कित्याक तो जावन आसा एक जागो जो आमी विचून काडटा. कोणाच्यानूच आमकां त्या सुवातेंच्यान आनीक पयस काडूंक जायना. आनी त्या सुवातेचेर रावन जेन्ना आमी पळय कितें घेता तें आमचें कडलें कोणाच्यानूच व्हरोंक जायना. आमचे पातयोणी कोणाचेर हेचेर तेजेर 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 आमची पातयोणी जावंक जाय देवाच्या उतराचेर. तेज्या पांयां खाला आमी आमची सुवात घेवंक जाय. तेज्या उतरा खाला आमी आमची सुवात घेवंक जाय. कित्याक तो जावन आसा मीक एंड हंबल. ही इज हंबल, ही इज कायंड, ही इज जेंटल, he is faithful. If he said by his wounds we are healed, we are healed. If he says I have made you rich by me becoming poor, yes, he has made me rich. The physical symptoms, the physical situation will not hinder my faith, but I believe in the word of God. No matter today whatever situation I am going through, आयच्या दिसाक हांव कसलेय सिच्युएशनान पडनी, कसलेय परिस्थितीन वसोनी, पूण हांव आलचो ना. हांव थीर रावतलो ह्या उतराचेर. हे भाशेन आमचो भावार्थ वाडोंक जाय. भावार्थ इज नॉट दॅट आतां इल्लोसो फेथ आमकां मेवलो पुरो, आय वील लिव ऑल ऑफ माय लायफ विथ दॅट फेथ, बट दॅर इज अ मॅच्युरिटी इन द फेथ. डीड वी सॉ दॅट वर्ड? मॅच्युरिटी हा भावार्थान वाडोंक जाय, चोडोंक जाय. कित्याक जरी तर आयज आमी फर्स्ट स्टँडर्डान शिकता जाल्यार आमकां फर्स्ट स्टँडर्डाचेच बुकांचे टेस्ट एग्जाम्स आसतले, बट आमी फर्स्ट स्टँडर्डान रावना. जितले आमी ग्रो जाता तितले आमचे टेस्टूय डिफिकल्ट जाता.
समजता जितले टेस्ट डिफिकल्ट जाता तितलो भावार्थान मॅच्युअर जावंक जाय आमी, तितली भावार्थान ग्रो जावंक जाय आमी. कशें जातलें देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन, जेजूच्या पांया सरशी रावन आनी रावन. कित्याक जेजूच्या पांया सरशी जें आमी कितें घेता तें आमचे कडले कोणाच्यानूच व्हरोंक जायना. पूण जेन्ना आमी जेजू कडेन जेजूच्या पांया कडेन आमची सुवात घेता आमकां वरीज आसना. कित्याक ऑपोजीट कितें आहा, मार्था आहा, मेरी आहा. ऑपोजीट कितें आहा, शी हॅज टेकन द वन थिंग विच वॉज नीडेड एंड मेरी हॅज टेकन दॅट वन थिंग. येस ओ नो, शी हॅज चोज दॅट वन थिंग. वॉट इज द opposite of that? Worry. Whatever Mary has chosen, opposite to that is worry. But she has chosen that rest under the feet of Jesus. Mary has chosen that rest under the feet of Jesus. Near the feet of Jesus. I'm sorry, near the feet of Jesus. जे तुझे पाया खाला. समजता? जे तुझे पाया खाला आमी आमची सुवात आमी काडूंक जाय. तेचे सोवे आमी रावोंक जाय, तेच्या उतरांत आमी रावोंक जाय. दीस आनी रात आमी हें उतर शिंकता आसतना आमचो भावार्थ आमी वाडयता. आमकां दिसता आमी शिंकता बट वी आर नॉट रियलायझींग दॅट वी आर ग्रोईंग, वी आर बिकमिंग मॅच्युअर्ड इन द वर्ड, यू नो, where we don't become man dependent, but we become a God dependent, to his word dependent. तेच्या उतराचेर आमची पातयणी जाता. I would to say only one thing: start spending time with the word, start growing in the word, because as much as we spend time in the word, with the word, we are having that, building that relationship with him. आमकां फिजिकली पळयतल्यार कशें दिसतलें, हांव वाचतां, हांव शिकता, but we are not realizing we are building our relationship with it, you know. आमचो संबंद आमी जोडटा, आमी संबंद. कित्याक आमी जितलें वाचता तितलें तें उतरांतल्यान आमकां कळटा. सर्वेस्पर बाबान अशें केलेलें, ताणें तांकां अशें म्हणलें, आयज तो आमकां अशें म्हणटा, जेजून अशें केलें, आयज जेजू आमकां म्हणटा म्हजेशी येयात. सो आमी जेजू कडेन रावोंक जाय. जेजू जावन आसा म्हजो सोमी दोनी, यू नो, तुजें संबंद वाडटा उतरा सोवें. जेन्ना तूं उतरा सोवें टायम, शॉर्टकट कांयच ना, शॉर्टकट कांयच ना. आसा शॉर्टकट आहा तें मागीर सगळें शॉर्टूच जाता. पूण आमकां शॉर्ट दिवंक ना, आमकां लांब होक दिला, वय ना. सो आमी शॉर्टकट सोदया नाका, आमी हितून उतरान वाडया चोडया. हालेलुया. जे कितें मेरीन हिचून काडलां तें आमी हिचून काडया. कॅन वी गो टू दॅट लूक 10:38-39. लूक 10:39 गो. And she had a sister Mary which also sat 39. Also sat at Jesus' feet and heard his word. Go to the 41 verse. And Jesus answered and said unto Martha, 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 you are careful and troubled about many things. Focus on this line. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part. What is that? A good part, to be at the feet of Jesus, to be in his word, to remain soaked in his word. अंडरस्टँडिंग. तेच्या उतरान आमी रिगोन रावपाक तें जावन आसा एक बरी खबर. इट इज अ गूड पार्ट. वो बरो भाग जावन आसा. जेजून कितें म्हणलां, वो बरो भाग. कसलो तो, जो मेरीन हिचून काडला पळय तो जावन आसा. आनी तें एकूच जाय आमकां, आनीक दुसरें कांय नाका. आनी कितें दुसरें ऑप्शनाक दिलां आमकां? कितें तरी दिलां दुसरें? ना, मातशी तुमी अशीं बरी बाजारान बा भोंवन येयात, तेंवूय मातशें उपाता. अशें कितें सांगलां? कितें सांगलां? बरो भाग म्हणचें कितें? But one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. कोणाच्यानूच तेजे कडल्यान तें काडून व्हरोंक जायना. सो आमी ती सुवात आयच्यान निचो करया, आमी ती सुवात आयज काडया हिचून, आनी आयज सान वी वील मेक अ डिसिजन घेवंक जाय. डिसिजन घेतल्या बगर कशी आमी फुडें सरतलीं कितें करपाक, निचो करया. आयज सान आमी तो भाग घेता जो भाग मेरीन घेतला. आयज सान आमी तें हिचून काडटा जें कितें बरें पळय तें बरो भाग, गूड पार्ट, जो तेज्या पांया सरशी रावपाचो. पांया सरशी म्हणल्यार तेज्या उतरा सरशी आमी रावपाचो, उतरान रिगोन रावपाचो. आयज तो भाग घेवया आमी. जण एकल्याक आमकां जेजूची गरज, उतराची गरज, वय ना. आमी सगळे हिंगा थिंगा धांवता कितें सोदूंक? ताचें उतर सोदूंक. पूण तेजें उतर आमच्या लागींच आसा, आमच्या तोंडान आसा, आमच्या काळजान आसा म्हणटा. द वर्ड इज नियर यू, इन योर हार्ट, इन योर माउथ. येस ओ नो? सो पयस धांवपाची गरज ना. आमच्या लागींच आहा म्हणटा उतर. आयज तें उतर आमी आमच्या काळजान घेवया आनी आमच्या तोंडांतल्यान आमी उच्चारया. आसात तुमी तयार सगळीं? प्रेज गॉड, प्रेज जीसस. कितें तरी आदार जालो आमकां मार्था आनी मेरीच्या जिवितांतल्यान? येस ओ नो? जायते खोती हुस्क्यांनी पडया नाका. संवसार आख्खे खोती दाखयतलो आनी तें केन्ना काबार जावचें ना. पूण आमी कितें बरें तें हिचून काडया. येस ओ नो? आमकां खोती हांव म्हणना रांदप बिनप गरजेचें ना, सगल्यांक जेवंक जाय.
येसो न्हू भूक सगल्यांक लागता वय ना, सगल्यांक जेवंक जाय, रांदप गरजेचें, पूण तें रांदता उस्क्यान खोतीन भरपाचें आमकां नाका. अंडरस्टँडिंग? So let's not become like Martha, but we'll take that good part which Mary has chosen. And let's all be at the feet of Jesus and receive and receive and receive and receive from him. Because every word which he speaks, it is spirit and life. आत्मा आणि जीवित म्हणटा जेजूच्या तोंडांतल्यान आयलेले दोर एक उतर. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. सगळीं उबी रावया. जेजू तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता ह्या आयच्या दिसा पासत. आयसवेन आमकां तुज्या जायत्या उतरांतल्यान आमकां तुजें सोत तुवें उक्तें केलां म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी कितें बरो भाग आसा जो आमच्या जिवितान आमी विचून काडूंक जाय, आयज तो गूट तुवें आमकां उक्तो केला म्हूण तुका आमी दिनवासता. जावं दी आमचें जिवीत त्या मेरी भाशेन, जे भाशेन तिणें बरें तें इचून काडलें आनी जेजू म्हणटा कोणाच्यानूच तें काडून व्हरोंक जायना. आमी तुज्या पांया सुरशी रावता जेजू, तुज्या उतरान आमी रिगोन रावता आनी तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या दर एका आमच्या जिविताचे परिस्थितीन. थँक यू जीसस फॉर लविंग अस सो मच दॅट यू डायड ऑन द क्रॉस. जेन्ना संकोश्ट येता, कोश्ट येता, खोती उस्के जाता, पूण आमची नोदर त्या मेरी भाशेन सदांच तुजेर दवरूंक तुजो आदार तूं आमकां दिताय. पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या आयज जें उतर आमी आयकलां, आमच्या काळजान तुवें जायतें आमकां एक प्रकाशनी रेवलेशन आमकां दिलें, प्रकाशनी आमकां दिलें आमच्या काळजान, आमच्या मनान, म्हूण तुका आमी आर्गां दिता, वाखाणें दिता. जी जर्नी आमी सुरू केल्या तुज्या उतरां सांगाता, ह्या जर्नीन, ह्या यात्रान तूं आमच्या सांगाता आहा आनी तूंच आमकां शिकयता आनी तुजे उद्देशी आमी हें शिकता म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. बापा तुका आमी दिनवासता, तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आमकां दिलोय आनी आमचो तुवें इतलो मोग केलोय. ह्या मोगाचो अणभव सदांच आमच्या काळजान आसून आमी तुज्या मोगान वाडो आनी चोडो आनी तुज्या पुताचें जें सॅक्रिफायस ताणें दिलां ताजेर आमचो सदांच नियाळ आसचो आनी तेज्या मरणा उद्देशी आनी तेज्या पुनर्जिवनपणा उद्देशी आयज आमी नवें जिवीत जियेता आनी हेची आमकां सदांच एक रियलायजेशन आसो आनी सदांच आमकां एक आमकां सदांच आमी त्या स्वतान चलो की आमी नवी रोचना जेजू सोवें सदांच आमी जियो की आमी जावन आसा नवी रोचना आनी आमचें सगलें पोन्नें कितें आहा तें गेलें आनी सगलें आतां आमचें नवें जालां. जें जेजूचें कितें आसा तें सगलें आमकां मेळ्ळां म्हूण आमी बाबार्थान स्वत मानता आनी तुका आमी आर्गां दिता. होली स्पिरीट, ही तुजी पोरसां हांगासर एकठांय जाल्या बापा, तुजो पवित्र आत्मो तांकां तुज्या स्वताची उगडापी ताणें केल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी जायते तेंच्या काळजाचे आंवडे आसतले, जायते तेंच्या काळजाचे प्रश्न आसतले, खोती उस्के आसतले. आयज हे मार्था मेरीच्या जिवितांतल्यान आयज आमी समजोली की हे खोती उस्के आमी घेवप ना, पूण हे सगलें आमी तुका दिवप की तूं जावन आसाय तो खालतो आनी ल्हानविकायेचो. यू आर हंबल, यू आर मीक एंड यू हॅव टेकन ऑल आर बर्डन. वी गीव ऑल बर्डन टू यू लॉर्ड बिकॉज यू हॅड गिवन एज अ रेस्ट. आनी आमी तुका ह्या आमचो बर्डन दिवन आमचे उस्के, आमचे खोती, आमचे सगळे काळजाचे जे परिस्थिती आमी सगळी तुका उबारल्या आनी तुजी शांती तुवें आमकां दिल्या, तुजो विसव तुवें आमकां दिला, तुजें समाधान तुवें आमकां दिलां म्हूण आमी बाबार्थान स्वत मानता तुका आमी आर्गां दिता हे तुज्या देण्या पासत. जेजू तुका आमी दिनवासता सगळें तुज्या बरेपणा पासत. थँक यू होली स्पिरीट फॉर गायडींग अस इन टू युअर ट्रूथ. थँक यू जीसस. थँक यू अबा फादर. थँक यू होली स्पिरीट. इन जीसस नेम वी प्रे. आमेन. हालेलुया. थँक यू जीसस. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 God is good all the time. God is good. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.